चोया तुमगे घरां कोण पयलो पवित्र जाता तो हें पडे प्रिचींग कोणा मेळटा तूं तो मनीस पयलो पवित्र जाव. हें प्रिचींग घालून तेका दाखोवन तूं पवित्र जाव रे. हेंचो तियागो उलय तें सगळें तुका लागोत मरे. तुवें सगळें पवित्र जावपाचें, तुवें सोर सोडपाचो, तुवें कार्डान खेळपा सोडपाचें, हें सोडपाचें, तें सोडपाचें, गॅमलींग सोडपाचें. तूं 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 म्हणून दुसऱ्यांको दिनाका लोकून. तुगेलें जिवीत पयलो पवित्र कर. कोणा पड व्हिडिओ पड आयकोता मागीर आख्खी तुगेली फामील गॅरंटेड पवित्र जातली 100%. तर चॅप्टर 7 वर्स 1. त्या उपरांत जेजू गालिल्यांत भोवूंक लागलो. जुदेयांत भोवची ताका खुशी नासली, कित्याक जिदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जिदेवांचो तोंबूचो उत्सव लागीं पावलोलो देखून ताच्या सोयऱ्यांनी जेजूक म्हणलें, हांगा सोरलो भायर सोर आनीक जुदेयांत वच आनीक तूं कामां करताय ती तुज्या थंयसोरल्याय शिसांक पळोवंक दी. कोण आपली वळख उगतेपणी दिवंक सोदता तर तो आपली कामां गुप्ती करिना. तूं असलीं कामां करताय जाल्यार तूं खाशा सोबे माजार दिसती पड. ताच्या सोयऱ्यांनी पुर्यान ताचेर बावाट दवरलो ना. जेजून सोयऱ्यांक म्हणलें, म्हजो वेळ आजून पावूंक ना, पूण तुमचो वेळ सदांच पावलोलो आसा. संवसाराच्यान तुमचो दुवेस करूंक जायना. संवसाराच्यान तुमचो दुवेस करूंक जायना, पूण तो म्हजो दुवेस करतोच, कित्याक हांव ताची कर्तुबां वायट म्हूण साक्षी दिता. पूण तो म्हजो दुवेस करतोच, कित्याक हांव ताची कर्तुबां वायट म्हूण साक्षी दिता. तुमी उत्सवाक चोडून वचात, हांव ह्या उत्सवाक चोडून वचो ना, कित्याक म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. अशें म्हणून तो गालिल्यांतूच रावलो. जेजू गालिल्यांतूच रावलो. तर हेडींग कितें आहा? जेजूच्या सोयऱ्यांनी ताचेर बावाट दवरलो ना. आनीक आमी पळय हिंगा आयकिलां ते लोक जेजू कितें म्हणटाय. आतां जेजू गालिल्यांत जायतीं अजापां मिलाग्रो कोतालो. तर आतां ती जेजू पीन मारताय. जेजू तूं हिंगा जायतें कोता, फकत गालिल्यांतूच कोता, हिंगा चड चलत तुगेलें. तूं हेंका घेवन भोंवता भायर जाणाक आनीक हिंग जायतीं अजापां मिलाग्रो प्रवचन तूं कोता सगल्याक. तर आतां तूं वच आनीक थिंगाय दाखय. ते आतां चिंतपाक कोताय की तेगेलो पावर जेजू गेलो सगळ्या चलत जाल्यार चोवपा तिंगा ट्राय कोताय. आमी म्हणटाय कोंड घान उदकांत न्हंयत वो एक फोंडाऱ्यांत वो व्हळांत आमी उदकाचो थाव काडटाय. आमी थिंग बुडटलीं, मागीर तो कोंड वयर काडून चोयताय आमी कितू उदक आहा तें तितून. आमकां देंवतो जाल्यार आमी थिंगा बुडोन मरोत म्हणून. तर हे भाशेन आतां ही सोयरीं जेजू तपासून कोताय खरें जेजू कडेन जाता वो कितें ब्लॅक मॅजीक कोता वो कितें कोता कोण जाण म्हणून. हिंगा लोकां हें भेर आयलाय ओर कितें केलां हे जाग्याचेर हिंगा गालिल्यांत कितें केलां हे जाग्याचेर कितें मान दवरलां मूत्र मान दवरलां वो कोणागे आलवांतीनी हाड घेवन भोंवता आनीक लोकां भेर आयता आनीक ही कोता हेशें तेशें म्हणून. आतां तांकां दुबाव आसतलो सोयऱ्यांक. आनी सोयर म्हणटाय तूं वच जुदेवा वच थिंग कोर. तुगे थिंग फ्रेंड आहाय तांकां दाखय सगल्यांक. 10 जेजू थोंबूच्या उत्सवाक वेता. आतां जेजून सांगलोलें तुमी वसाय आपूण येयना. आतां हिंग चोया कितें आहा तें. चॅप्टर 7 जॉन. पूण ताची सोयरीं उत्सवाक चोडून वेतोच. जेजू आपुणूय गेलो
उगतेपणी न्हय पूण कोणाक कळो नासतना उत्सवाच्या सोमयार जुदेव ताका सोदताले आनीक म्हणटाले तो खंय आहा आनीक ताचे विशीं लोक जायते फुटफुट्टालो कोण कोण म्हणो तो बरो मनीस आनी कोण कोण म्हणो ना तो लोकांक फसयता तरी पूण जिदेवांचे भिरांतीन कोण ताचे विशीं उगतेपणी उलय नासलो तर युट्यूबाचेर ब्रिचिंगा चोयल्यार कोट्टा जायतो लोक चोयता मुगे देखून प्रिचिंगा जायतो लोक चोयता पूण कितें लायक मारूं भिता हांवें लोकांक केन्ना सांगलो ना लायक माराय शेअर करयाय आनी शेअर न्ही लायक माराय सबस्क्रायब करयाय शेअर म्हणून करपाकूच जाय सबस्क्रायब कराय लायक माराय सबस्क्रायब देखून केल्यार बरें कित्याक तुमकां मुगेले पळय कितें न्यू हांव व्हिडिओ अपलोड करता ते तुमकां सबस्क्रायब केल्यार सगळें येताय हांवें अमको व्हिडिओ अपलोड केलो म्हणून जरी तूं बिजी आहाय ऑर जरी तुमी पवित्र जालो न्हय चाटाचें तुमचें वायट येयलें देंवसरान तुमगे विकेट उडयली जाल्यार तुमकां आनीक झुपको तुमकां कोट्टलें की टियागोगे व्हिडिओ सदां अपलोड जातालो येतालो तेजेर नदर मारतलो आनीक तुमकां तितूंतल्यान भायर सोन तुमकां पवित्र जावपाक एक सोयेक मेळटलो तर सबस्क्रायब केलें बरें वायट न्ही आनीक शेअर म्हणून करपाकूच जाय तो आमगेलो कायदो कॅथोलिकांगेलो जेजूची खबर परगोटपाक हो एक कायदो आमकां जेजून सारको डायरेक्ट आपल्यागे तोंडान दिला ह्या 10 मानामेंत म्हणून देवान दिलोले तो तितून जेजू आहलो म्हणटू तो मोइजेसा दिला जायते हजार वर्सांनी तो आजून चलता वॅलीड आहा पूण जेजून मोन तांकां दिश्ट पडटशें गालिल्याक कितें सांगिलां वचाय आपल्याची खबर परगोटाय आनीक सगळ्यांक शिकोयाय तूं हिंगा थिंगा वचोन ब्रादर प्रिचर म्हणून तूं लोकांक रोजारां शिकोता तांकां शिकोयना कितकून बरें करपा तें आनीक प्रिचिंगूय शिकोता टिचींग म्हणटा तो तूं कोना ह्या सगळ्या कोण्या बुड्याचे ब्रादर आमगेले सगळे कातोलीक ब्रादर म्हणटाय ते आनी सिस्टर तेंचे बारबर भोंवताय त्यो माद्री फादरी खबर काडना हे ब्रादर सिस्टर कोण्या बुड्याचे टॉम डिक एंड हॅरी म्हणटाय ते तर लोक हांव तुमकां कितें सांगपाक वतलो लोक व्हिडिओ चोयताय कोट्टाय हितू व्यू जाले म्हणून पूण लायक कोण मानना कित्याक लायक मारल्या घोड्या लोकांक भिरांत दिसतली ऑर कित्याक लायक मारना खबर ना पूण लोक एग्री कोना लायक मारप म्हळ्यार कितें आमेन आतां तुवें मुगेलो व्हिडिओ आयकला तेका तूं आमेन म्हणटा तूं स्वत मारून घेता तर लायक मारपाचें सारकें गरजेचें ना जाल्यार तुमी भिवून हेचो हिंग कितें बरयलां तरूय पूण जिदेवांचे भिरांतीन कोण ताचे विशीं जेजूचे विशीं उगतेपणी कोण उलय नासलो तर तुमकां सांगू आतां सोशल मिडियाचेर मुगेलें शेअर करयाय तुमी घोडी भिताय आसतलीं हेचे भाशेन चिकन आउट जालीं आसतलीं तुमी ना जाल्यार बेब्याचे भाशेन बांयत हाय आसतलीं ना इंद्राचे भाशेन भिवून घोली धांवलो हाय कातोलिकां ताका लागून घोड्या तुमी शेअर करपाक ना जाल्यार लायक मारपाक घोडी भिताय तुमकां देवसरान चिकन आउट म्हणटाय तें कोन्न दवरलें म्हळ्यार कितें सारकीं भिलो हाय तुमी देवसरा गेले करपाक तुमकां लायक आनीक व्यू कितू मेळटाय ते चोयाय देवसरागे कामाक ही पळय कांतरां कॉमेडी आनी पळय कितें विसीडी पळय येताय तांकां चोयाय कितू व्यू मेळटाय कितू लायक मेळटाय ते कित्याक सगळ्यां इफेरना वचपाक सगळीं रेडी जालो हाय आनी सगळ्यांक विकेट्यो ऑलरेडी डावन केलो हाय देवसरान आनी सगळीं कातोलिकां ब्रेक डावन जालो हाय तर तुमकां हितूलें तर भायर सरपा जाय जाल्यार खूब हांव पवित्र जावपाचें आनी मुगेलो व्हिडिओ तुमकां सारको फास्ट सोल्युशन हिंगा पवित्र आत्मा तुमकां एक चान्स दिता आतांच्या आतां पवित्र जाय हाल्यां तुमगेलो देवसार घोडे विकेट उडयत फाल्यां घोडी तुमी निदांतली उठपा न्हय वा रात्यां घोडे अटॅक येवन तुमी थिंगाच मरोत ना जाल्यार आतां आज एक्सिडेंटान ना जाल्यार फाल्यां एक्सिडेंटान ब्रेकडावन जायन वेजिटेटीव म्हळ्यार वेजिटेबल जायन तूं उरत म्हळ्यार कित्याक शिरीपणां जिवितांत आनी हेसो देखून मनशां आसल्यार म्हाका सांगाय हें मुगेलें प्रिचींग एक म्हयनो घान दवरयाय तेंकां तुमकां सांगिल्लें एक म्हयनो प्रिचींग मुगेलें कोण वेजिटेबल जालो आहा कितें जालो आहा नो प्रॉब्लेम घान दवरयाय तें आजून पुराय तेगेलो उस्कार चलता ओत्मो म्हळ्यार सोल उस्कार जेजू देवाचो तेजे भितर आहा
पवित्र आत्मो ना तेजे भितर पवित्र आत्मो आहल्या मनीस दुयेंस पडपा दुयेंस जावपा नासलें ना म्हूण वेजिटेबल जावपा नासलो ना म्हूण एक्सिडेंटाक सांपडपाचो नासलोलो आनीक केसलें दुयेंस तोंडी जर कितें जावं तें केसलें दुयेंस पळय तुजेर येयलां तें तुगेले माय पायक लागून येयलां जोरी तो ल्हान भुरग्यांचे येयला जाल्यार मामा डाडा लागून येयलां आनी तो व्हडल्यांचे येयल्या तें आनी मागीर सांगो नाका तर कोणू जावं वेजिटेबल देखून जालो आहा वेजिटेटीव म्हणटाय तेका वेजिटेटीव स्टेट म्हणटाय तो आनी कित्याक उपकार ना तो एक झाडपाल्या भाशेन जालो पडलो आहा थिंगा तर सायन्स देखून आमकां सांगता वेजिटेटीव स्टेट म्हळ्यार कित्याक शिरीपणा कुसपाचो एक दीस बेगीन तेजो वालोर कांय ना तर मुगेलो व्हिडिओ एक म्हयनोभर तेगेल्या रुमान घाले हॉस्पिटलान बेडीचेर आहा घाले बेडीचेर घाले इयरफोन घाले कानाक घाले दोरे तो थिंग पडलो आहा एक म्हयनोभर घालन दोरे आनी म्हाजी म्हाका सांगाय ना तो लोकांक फसयता जायत लोक म्हणटालो कोण हे चामचे आहाय ते कोणा गेले पाद्रींग गेले आनी हें गेले तें गेले कोण ज्युसांक गेले पडे चामचे आहाय ते तो लोकांक फसयत म्हणून जेजू थोडो लोक म्हणटालो जेजू बरो मनीस तर एश कोन्नू जेजू गेलो वाद विवाद हे फेस्ताक चलतालो चर्चा सगळ्या जेजूगली चर्चा चालू आसलोली खबरो कित्याक आसोलें संवसारांत केदनाच घडोवंक ना उत्सव मोदें सो पावतोच जेजू देव मंदिरांत चडून गेलो आनीक शिंकोवंक लागलो हें पळोवन जिदेव अजाप जावन म्हणटाले हाका जाणवाय खंयची रे शिंकोवण कांय ना ताका आतां हो पडे जुदेव पळय लोक आहा तेंकां दिसलोलें जेजू थिंगा वचपाचो ना आनीक सोयरे जेजू पीन मारताले तूं वच 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 तेंकांय घोडी कळ्ळो आसतलें जेजू वचपाना म्हणून तरूय जेजून तेंकां सांगलोलें आपल्यागेलो वेळ येयलोलो ना मरपाचो आजून कित्याक आपल्यागेलें प्रवचन कोन्न काबार जालोलें ना आमी आतां चॅप्टर 6 7 आहाय चोय आनीक आख्खे सगळे चॅप्टर उरलो आहाय तर आमी आतां 7 म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां सुरवात कोन्न पावले मातशे मुखार तरूय पूण रोखडो शिसांनी जेजू मांडून गेलो आतां आचिल्लो आमी आनीक सोयऱ्यां दिसता आसतलें हे गेलें हिंगा आमकां आमचे बोली शेंप धाडपा म्हूण गेलीत एश म्हूण घोडी सोयरी चिंतालीं आसतलीं तर जेजू मागीर तेंच्या फाटल्यान जेजू गेलो सगळ्यां बारबो गेलो ना तो भोवाडीकून सुसेगाद गेलो आनी मागीर देव मंदिरांत शिकोवपा लागलो पब्लिकली लिपोवन गोलीं रावन इश्टाडिकां सांगलें तुमकां जेजून रोमाच बरयलो ना ती जेजून तांकां परतीबाळ केलो ना हेचो हिंग पयलीं कितें जुद्या कितें म्हणटाले ते चोया जिद्या म्हळ्यार ज्यूस हां आतां ज्यूस म्हणटाय तेंकां तुमी जिद्या तो शेतान लांबयताय नाजाल्यार न्यू इयरा आमी लासताय 31स्टार तेका जिदेव म्हणटाय तुमी जिदेव म्हळ्यार तुमी जाणाय बेश्टें तुमकां एक सांगोता बेश्टें भुरग्यां ल्हान भुरग्यां लागून जिदेव म्हणटाले हाका जाणवाय खंयची रे शिकोवण कांय ना ताका तर तुमकां हें सांगिलां ह्या दिसांनी केन्ना सांगो तुमकां मनशाक जेजू गेली खबर परगोटूंक तुका डिग्री व्हडलो इंजिनियर दोतोर सायंटिस्ट आदोगाद जावपाची गरज ना शिकोवण कांय ना ताका कोण दिता तुका ही जाणवाय कोण दिता पवित्र आत्मो तुजे भितर येता तूं पवित्र जातोच देवाक तुवें भास दितोच की हांव तयार आहा तुगेलें काम करपाक हियर आय एम लॉर्ड इंग्लिशीन एक हिंगा लंडना कांतार आहा मिसाचेर वर्सां तें हियर आय एम लॉर्ड म्हणटोच हांव हाजीर आसां जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां पोर म्हणें जें सायबीण मायन म्हणलें तें
आम सायबीण मागीर सारकी वयर कांडुताय पूण सायबीण मागीर फड केलां तें आमी कांय कोनाय हांवें तेंचे केलोलें वरान केशे भाशेन सायबीण घरां हाडटालीं पूण फायदो कितें ही आमगेली रात ही आमगेली हें जालां ट्रेडिशन कश्ट म्हणटाय तें जालां आमगेलें रिवाज आनीक ही आमगेलें एसोली चालती वस्त जावन गेलो आहा वर्सां सायबिणी हाडपाची गोरबेंजार करपाची ह्यो आमगेल्यो चालत्यो वस्तू हेजेर आमकां एक पयशाचो फायदो ना जोरी तोरी तूं पवित्र जायना जाल्यार आनीक पवित्र जातच तुका पवित्र न्हू सगळें करूंक हें बळ दिता हांवें व्हडली फिलॉसॉफी थियोलॉजी आनीक सोशल मिडिया परफॉर्मन्स एक्टींग ड्रामा पब्लीक स्पिकींग हें हांवें कांय केलोलें ना तर ही जाणवाय तुका सगळी पवित्र आत्मो दिता तूं पवित्र जातच आनीक तुवें देवाक भास दितच की हांव तयार आहा जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरमोणें आदी सायबीण मागीर कितें म्हणलें हांव देवाची चाकर जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरमोणें कित्याक त्या दोना देवाची सेवा करपा पडटाली ओल्ड टेस्टामेंटान तूं देवा गेलो किर्याद जायन आपूण देवा गेलो किर्याद म्हणून लोक त्या तेंपार दीस काडटालो नाजाल्यार आपल्या देव हास्ती लायतलो कित्याक तो हास्तीचो फास्ती लावपाचो तो संवसार आहलोलो देवा गेलो त्या तेंपार जेजू हुरसार मोरो पासून पुनर्जीवन जावो पासून तर ताका लागून सायबीण मागीर कितें म्हणलें हांव देवाची चाकर ना आतां आमकां देवागे चाकरनी देवा चाकरी करपाक आमकां गरज ना आयकाय बरें करून सायबीण मागीर म्हणलें हांव देवाची चाकर न्हू जावं म्हजे सोबे तुजे उतरा पोरमोणें तर आतां कोणा देवाची चाकरी करपाची गरज ना जेजून म्हणलें आय काम टू सर्व आमी दुसऱ्याची चाकरी करपा जाय लोकांची देवाची न्ही हें तूं मोती घेना हाय जाल्यार सोड्याय आयसां आमी इगोजी हेल्प कोताय आमी इगोजी हें तें कोताय इगोजी कोताय देवा कोताय आनी ती मोदी कोणें आतां बोट घायल जाल्यार तुमकां नोसाय जाता तुमी जेलस जाताय आनीक तुमी म्हाजी तें मिसा वयतालीं आजिदाद कोतालीं कॉयरां आहलीं कुमन्यां दितालीं तें मागीर तुमी सोडून दिताय मागीर तुमी इगोजी चेंज कोताय दुसरी इगोजी वयताय हेसोलें आमगेलें जाता जेन्ना तूं देवाची सेवा कोत त्या दोणां तूं तर मनशाची सेवा केलोली जेजू भाशेन न्हू जाल्यार हें घडोवन येवपा नाहलोली ही सीन हो ज्यूइश लोक पळय ओरोणे आहलो तो सुटका घेवन ती ओरोण्यांतली भायर सरलीं आनीक हें फेस्त जावन आसा तें तोंबुवाचें फेस्त म्हण टॅबरनाकल देवाक आर्गां दिवपाचें फेस्त तें तर हिंगा तेंगेले पाद्री कितें कोताले हो दोंगर एक मोराया म्हणून दोंगर आहलो त्या दोंगराच्या सकयल थिंगा एक जोरी आहली आनीक ते जोरींतलें उदक घेवन आल्तराचेर दोन तें पवित्र उदक म्हणून ते मानताले तरी मागीर गेश तें डीप तरी आतां इतलें पुरो आमकां तर हें कित्या लागून तेशें कोन्न तें उदकाचेर कितें जाता तें मागीर चोया हेजे मुखार आमी काल चोयल्लें 7 वेर्स 15 हाका जाणवाय खंयची रे शिकोवण कांय ना ताका 16 जेजून ताका परतीपाळ केलो म्हजी शिकवण म्हजी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची कोण ताची खुशी करूंक राजी आसात जाल्यार म्हजी शिकवण देवाची वो म्हज्याच मनांतली तें ताका कळोन येतोलें आपल्याच मनांतलें काडून उडयतात ती आपलीच वडवीक सोदतात पूण आपणाक धाडला ताची वडवीक सोदतात ती स्वता पोरमोणें चलतात असल्या मनशां सोबें लोतीकपण ना मोइजेसान तुमकां समर्थ दिल्या की ना तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच समर्थ सांबाळिना कित्याक म्हूण म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात तुमी
तर आमी आतां चोया 16 जेजून ताका परतीपाड केलो. कित्याक हो लोक म्हणटालो याकी जाणवाय हुंय येयल काय म्हूण जेजूक, कित्याक शिंकोण कांय ना ताका. तर तो शिंकोण कांय ना ताका म्हळ्यार तो व्हडलो राजा न्ही ना म्हूण तो धर्माचो तेंचे भाशेन कांय पाद्री न्ही. तो तांकां दिसतालें की आमी व्हडले धर्माचे पाद्री, आमकां जायती फिलॉसॉफी, थियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी हें सगळें आमी शिकले. कित्याक हें सगळें ताका शिकोवचें पडटालें, कित्याक अकस्मात संवसारांत तर कितें जालें जाल्यार हें सगळें ताका राजा पातशें त्या कडेन जातालो. एस्ट्रोलॉजी देखून तांकां शिकपा पडटाली. चोंद्री, सुर्या की वेळ, नखेत्रां हें सगळें ताका तेंचो थाराव आनीक तेंचें कितको थंय चलताय तेंगे हें केदों आतां चेंज केदों आतां तें सगळें तेणी चोवपा पडटालें पाद्रींनी तेंगेल्या. तर तेंक सोलें की जेजू कांय शिकोवण ना म्हणटच जेजू होगो चिकना भाशेन होगो रावतो मो. तर ते म्हणटाले की आमी व्हडले जाणार, आमी धर्माचें सगळें जाणाय. हो पळय देवान पळय धर्म घडला आनी संवसारांत धर्म ना. होच देवागेलो धर्म, कित्याक देव इस्रायल लोकांक सदांच संवसार घडीतसां आदार करीत येयला. ओरोण्यांतून भायर काण म्हाजी हें तुंबुवाचें फेस्त, फिस्ट ऑफ टॅबरनाकल म्हणटा तें जालें. तर अशें करून इस्रायल लोकां आख्खी हिस्ट्री जॉग्राफी खबर आसलोली इस्रायलाची, कित्याक ब्लॅक एंड व्हायट उतरांनी साप साप बरयलोलें आसलोलें पोन्ने कोराराचेर, ओल्ड टेस्टामेंट. तर हो तेंगेलो पोन्नो कोरार ते सारके कवर टू कवर म्हणटा तेशें करून ते आचून आनीक चडशे बाय हार्ट देखून जाणा आसले ते, दुबाव ना तितून. कित्याक ताका लागून तेणी जेजूचो सुमार केलो की हाकाक जाणवाय खंयची रे, शिकोण कांय ना ताका कोणें तो तेंचे बोले कोर्सा वचोना ना मग तेंचे बोले पाठ बाय हार्ट करपाक गेलो ना. तर अशें करून तेंगेल्यो क्लासो बी आसताल्यो बाय हार्ट करपाच्यो, बायबल एड्युकेशन वा बायबल स्टडी वा बायबल कोर्स, बायबल सर्टिफिकेट कोर्स, बायबल डिप्लोमा कोर्स, बायबल डॉक्टरेट पळय आतां पळय आहा ती लोक कोताय. पूण कितें फायदा मिठा मारपा ती. ते संवसारी वस्तूचे चोयन ती शिकताय आनी संवसारी वस्तूचेर ते लोकांक प्रिचींग म्हणटाय तें कोताय ते संवसारी वस्तूंचे. 5 सेन्सीस पवित्र आत्मा तेंचे भितर ना, पूण ते कडेन डिप्लोमा सर्टिफिकेट डॉक्टरेट म्हणटा ती आहा आतां. हे सगळे पळय भोंवताय टॉम डिक एंड हॅरी युट्यूबाचे पळय आहाय तें ती घेवन कोताय, हांव तें घेवन कोना. म्हजे वयल्यान डायरेक्ट पवित्र आत्मा उलयता. त्या कडेन अजापा मिलाग्रो जायना, हांव तुमकां अजापा मिलाग्रो करपाक शिकयता. तर शिकोण कांय ना ताका, जेजून ताका परतीपाड केलो. म्हजी शिकवण म्हजी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची. कोण ताची कशी करूंक राजी आसात जाल्यार म्हजी शिकवण देवाची वो म्हज्याच मनांतली तें तांकां कळोन येतोलें. तर आमी हे आमगेले 5 सेन्सीस घेवन चलोल जाल्यार आमगेलो कातोलिकांचो बेस सारको हेज्या पळय पास्ट आनीक वायट जायत वयतलो दिसांचे दीस. तुमी जाणाय आमगेली माय पायशा माय मेल्याय तेज्या परस पास्ट जिवीत आतां पवित्र पळयनाय ती कातोलिकां मरपाची. हांव साल्वार जालो, आतां तुमगेलें तुमी पळयाय. हो पवित्र आत्मा तुमकां सांगता आज साल्वा जाय म्हूण. आनी बायबलाची वेस देखून आहा, आय कीप बिफोर यू लायफ एंड डेथ बट आय टेल यू टू चूज लायफ. म्हणटच हें पाड जिवीत सोडून तुमी पवित्र जाय आयसान. ही म्हगेली मागणी सदांकाल म्हगेल्या शिकवणीचेर. तुमी पवित्र जाल्यारच तुमकां देवाच्या आशिर्वादाचेर वा देवाच्या कसले देण्यांनी तुमकां भाग मेळटलो ह्या संवसारांतूच. संवसारांत तर तुमी वायट जिवीत जियेताय, दुयेंसान, गरीबसाण आनी पेस्त पिडेन तुमी जियेताय जाल्यार तुमकां मेल उपरांत इफेर्न. तितून आनी कांय दुसरें घडपाचें ना मोदें. फकत हिंगसान थिंगा कंटिन्यू जात तें. जे परी
आतां तूं हॉलां बसलो आहा, तूं हॉलांसां काडलो, उठोन टॉयलेटां गेलो, ते भाशेन तें. तूं संवसारांतलो हिंग तुगे तूं एबसेंट जाता, पूण तूं स्वर्गांत नाजाल्यार इफेनांत परगट जाता. इतलें आनीक इतें चिंतपाचें, ओय त्रासांनी मेला, आतां तेका देव स्वर्ग दितलो ना. त्रासांनी कोश्टांनी मोत तेका इफेरना. तें आनी मोद्यांनी कांय चेंज जायना. तुगेलें मरोण देखून तूं बरयता, मोन्नाचे दीस देखून तूं बरयता. हें बेगीन मरोण तुजें कित्या लागोन येता? तूं वायटान जियेता. तुमी देवाक गुन्यांवकारी कोन्नाकाय, देवान 6वे रात्री बरयलां तें जातो म्हणोन ना. जाण एकल्याक देवान फ्री वील दिलां. 6वी रात्री म्हणटा तीं फकाणां. फकत जेजून सांगिलां आपूण नव्यान येतलो जट्टी करपा. तेज्या पयलीं जेजू आमकां कांय फोर्स कोन्ना. तुगेलें जिवीत जियोवपाचें तुज्या हातीन आहा. आनी तूं पवित्र जाल म्हणटच जेजून पळय तुका सांगिलां एक मादामेन दिला. वसात आनीक सगल्याक आपली खबर परगोठात. हो जेजू गेलो एक नवो मानामेंत, तो ओल्ड टेस्टामेंटान आहलोलो. तोय जाल्यार जेजून मुत्री दिला. कित्याक जेजू गेलो, आतां आमी जेजूचे भाशेन वावुरपाचें हें साप सुबें हे मादामेंतांत आमकां दिसोन येता. जेजून शिसांक पळय सांगिलें मॅथ्यूवांत लास्टा मेळटा. तर लास्ट हितून मेळटा चॅप्टरांत मॅथ्यूवाच्या. वचात आनीक आख्ख्या संवसाराक म्हजी खबर परगोठात आनीक तांकां शिकयात. बातिजात दियात आनीक तांकां शिकयात. तर हांव तुमकां सदां सांगत हें जो मनीस कातोलीक ना, कातोलीक बातिजात घेन, कुमन्यांव क्रिज्म सगळे साक्रामेंत घेन जो मनीस पवित्र जायना, तेज्यान हें शिकोवपाक जायना. आनीक हें शिकोवपाक जायना म्हणटच तुका वायट सगळें जिवितांत. कित्याक तुका जेजूची सोजमणी कांय तुका ना. तूं दुसऱ्यांक शिकयतलो जाल्यार तुका सगळी सोजमणी आसपा जायी हो धर्म, ही सिस्टम कितको चलो तें हांव तुमकां सदां सांगता. ही बेजीक सोजमणी मनशाक आसपाक जायी आनीक मनीस कातोलीक आहा तो पळय पवित्र जावपाचो. तेन्ना की पवित्र जालो म्हणटच पवित्र आत्मो तुजेर भितर येता आनीक मागीर तूं पळय कितें सिस्टम जाल्या जाणा. आतां हें शिकोन मुगेलें आयकोन तूं पळय तुका समजिकाय मेळ्ळ्या आनीक तूं पवित्र जाला. ओ हें सोत खरें. जेजू हेका लागोन येयलो आनीक जेजूगेलो वावर आमच्यान पवित्र जाल्यारूच फुडें व्हरपाक आमकां पवित्र आत्मो आदार दितलो. हें तर तूं जाणा जाल्यार तूं पवित्र कातोलीक आनीक तुका जिवितांत बरेंपण मेळटलें आनीक तें मागीर स्वर्गार कंटिन्यू जातलें. म्हजी शिकवण म्हजी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची. तर हिंगा लोक थोडो रोजार देखून करपा नेणा, डायरेक्ट जेजू रोजार कोताय. जेजू म्हाका हें दी, जेजू म्हाका तें दी, जेजू म्हाका हें दी तें दी. पूण जेजू कितें सांगता? म्हजी शिकवण म्हजी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची. तर आमी रोजार देखून जेजून करपा आमच्या बाप्पा सांगिलां. पयलें उतर आमच्या बाप्पा आहा. सगळें आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तेश कोन्न रोजार आमकां जेजून शिकयलां शिसांक. आनीक जेजून मागीर सांगिलां की तुमी बापा कडेन कितें मागाय म्हज्या नांवान आनीक तुमकां तें बाप दितलो. तर कोण ताची खुशी करूंक राजी आसात जाल्यार म्हजी शिकवण देवाची वो म्हज्याच मनांतली तें तांकां कळोन येतलें. तर ते तेंपार जेजू तांकां सांगतालो, त्या दोणां न्यू टेस्टामेंट ना, त्या दोणां सांगतालो तुमी हांव कोताय तें तुमी म्हजी शिकवण देवाची वो म्हज्याच मनांतली तें तुमकां कळोन येतलें. कोण ताची खुशी करूंक राजी आसात जाल्यार कोण देवान धाडला तेका मादूंक तयार आहाय जाल्यार तेन्ना तुमकां कळटलें की हांव देवागेलें उलयतां वो मनशागेलें उलयतां तें. नाजाल्यार तुमी तर म्हाका पयलो सद्याक मानपाक रेडी नाय जाल्यार ही शिकवण तुमच्या काना वयल्यान वयतली. कित्याक तुमी हो पळय ओल्ड टेस्टामेंट तुमी बाय हार्ट केला. लोकां पळय शिकयताय तुमी व्हडले पाद्री आनीक धर्माचे वडील जाय न्हू. तें तुमकांच खबर ना की तेजेर बरयलोलें आहा की हांव देवाचो पूत संवसारांत येवपाचो आहा म्हणून. 18 आपल्याचे मनांतलें काडून उडयतात तीं आपलींच वडवीक सोदतात.
पूण आपणाक धाडला ताची वडवीक सोदतात ती स्वता पोरमणे चलतात. पूण आपणाक धाडला ताजी वडवीक सोदतात ती स्वता पोरमणे चलतात असल्या मनशां सगळें लोतीकपण ना. आतां तुमकां हांव हे टॉम डिक एंड हॅरी हे पळय ब्रादर पळय कोण म्हणटाय गोंयांत ते तुमकां कांय शिकयनाय. स्वता पोरमणे चलतात. पूण आपणाक धाडला ताची वडवीक सोदतात ती स्वता पोरमणे चलतात. तर हो पळय टॉम डिक एंड हॅरी पळय आहाय ते स्वताचे वाटेन चलनाय. कित्याक ते आपल्यागेले तुमकां कावन्सिलींग म्हणटाय तें कोतायत. आनीक पळय तुमी कितें वेव्हार केला जिवीतभर, तुमी कितें वायट केलां तें तुमी भोगताय आनी तें तुमचेर येयलां म्हणून ते तुमकां सांगताय आनी मागीर म्हणटा हें करयाय तें करयाय अमके पयशे दियाय हेका जेवण दियाय आनीक तें करयाय तुमगेलें तें वयतलें म्हणून ना. हें ते आपल्याक जाय तशें करून आपल्यागे पळय मतीं कितें आहा हे 5 सेन्सीस तुमगे पळय हिस्ट्री आयकोन ते पळय तुमकां तेजेर मागीर तुका निकाल दिताय ते टोटल मारताय आनीक हो निकाल हेका लागोन जाला म्हणून तुमकां ते सांगताय. कोणा सोरपा मारलो तुजें वायट येयलें आनी कितें तुवें कितें केलें तुजें वायट येयलें हें तुका सांगताय. पूण तें कितें करून तितूंतलें भायर सरपाचें वो तितूंतलें हें वायट पळय येयलां तें कितें करून नपयत करपाचें नाटक करपाचें तें तुमकां शिकयनाय. असल्या मनशां सगळें लोतीकपण ना. कोण जो बायबल दुसऱ्यांक शिकयता बायबलाचें स्वता कितें करून जाण एकल्याच्यान आपल्यागेलें वायट पयस सरपाचें तें तेंचे भितर कांय चिटींग ओर लोतीकपण इंग्लिशीन कितें बरयलें तें चोयता. John 7:19 Nothing false about him, but he who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. There is no false about him. म्हणटोच तो तुमकां फोट मारना ना म्हणून तुमकां कॅट कोना ना म्हणून आपल्याचो फायदो तो चिंतना. तेणें मुजे भाशेन काम करपा जाय स्वतान लोकांक शिकोवन लोकांक स्वत कितें तें सांगोन जाण एकल्याच्यान आपल्यागेलें वेरें दवरपा जाता. आमचें वेरें एकल्यागे जिविताचें वेरें एकल्यागेल्या मनशाचें हातींत आहा. आमगेली बोट आमी पळय दर्यांत चलयताय ती सांबाळून व्हरपाची एक मनशाच्या जिवितांत आहा. तुगे जिबेची आहा, तुगे कोन्याचें तुगे चिंतपाची आहा, तूं कितें आपणायता तेजी आहा. तूं तर पवित्रकाय तर आपणायना ना जाल्यार तुगेलें व्हडें दर्यांत जरूर बुडोता ती तांणी दुबाव ना. 19 मोइजेसान तुमकां समूर्त दिल्या की ना तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच समूर्त सांबाळिना. आतां हें मोइजेसाचें फेस्त मोइजेसान पळय फिस्ट ऑफ द टॅबरनाकल हें तोंबुवाचें फेस्त कोमेस केलो न्ही तेजे वयल्यान आतां जेजू उलयता चोय. मोइजेसान तुमकां शिकयलो नाका म्हणटा तो. आख्खे बायबल बरी मेळटा मोइजेस जावं आनी दुसरे देखून प्रवादी जावं प्रॉफेट तेणी जेजू देवागेलो पूत ए भाशेन येतलो म्हणून बरयन आहा आनीक तें स्वत घडोवन येयलें आनी तो आतां जेजू संवसारांत उबो आहा आनीक उलयता आनीक तेंचे मोदी आहा आनीक ते तेका मानून घेनाय. मोइजेसान तुमकां समोर दिल्या की ना तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच समूर्त सांबाळिना. ही पळय जेजून 2020 वर्सां पळय हेका उलयलोली ज्यूस लोकां उलयलीं ती आज सेम उतरां कातोलीक लोकां लागताय 2020 वर्सांच्या. इतू वर्सांचे आमकां एक्सपिरियन्स आमकोडे हिस्ट्री आमकोडे थियोलॉजी आमकोडे सगल्यो घडण्यो आनीक सांत आनीक हेर सगळे वस्तू आमकोडे आहाय. आमी दोळ्यांनी पळयलां आनीक इतुल्यो आमकोडे बूक आहाय. कातोलीक पळय शिकताय जे PhD आनीक पळय डॉक्टर आनीक युट्यूबाचेर पळय आपण धर्माचे डॉक्टर आनी युट्यूबाचेर पळय कातोलिकांगे पळय सोजमूण घेवन येताय तेंगे आलमाऱ्यो चोयाय हाटल्यान. मुगे तुमकां फकत एक जनेल दिश्टी पडटा हांव कांय घेनासतना बसो थिंगा चडसो डायरेक्ट येता बसोता आनी स्टार्ट कोता.
कित्याक हें उलयता हांव उलयना पवित्र आत्मा उलयता. आनी तुमकां पळय ते हाटण्या पडे बूक त्यो आलमारी भरल्यो आहाय ते बरे चोयल्याय कितू किलो आसतले ते चोयाय तुमी. एक बुका 2-2.5 किलो वेट. एक 200 बुकां आहल्यार 400 किलो जालो म्हळ्यार 500 किलो म्हळ्यार हाफ टन. इतुलो तो भार ते आपल्याचे तकलेर घेवन भोंवताय. आनी जेजून सांगलां ओज्याचो भार तुमी घेनाकाय आपल्याचे सोडय म्हूण. मोको एक देखून घरांत व्हड डॉक्टरेटा बूक ना, ना मो थियोलॉजी बूक ना. असो बायबल देखून पळय हांव रिफर कोता तो हेजे कोता मोबायलाचेर कोतात. हो भार तुमकां घेवपाचो कांय गरज ना. आनी देखून बायबलां सारकी वोस्त आहा सोंपी सारकी. मोजें जूं हें लोव म्हळ्यार जेजून. हो तुमी शिकपाचो आनी भार घेवपाचो. आपूण प्रिचींग कोता आवय आपल्याक कितू बूक शिकोवं पडले काय आपल्या डॉक्टरेट करपा पडटली मागीर एक दीस. आनी आपल्या फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी आनी सायकॉलॉजी मनशागे तकली कितको चलत आनी हें कितको सगळें आपल्याक शिकपा पडटलें. हो सगलो भार घेवन ते आतां युट्यूबाचेर येयल्याय आनी ते केसो तुमकां फोटी माताय आनी कितें शिकयताय तें चोयाय. कोण एकलो शिकयता? जेजून पळय कितें केलोलें तें करपाक कोण शिकयता? हें चोय जेजू आमकां म्हणटा चोय. मोइजेसान तुमकां सोमोट दिल्ली ना. आतां आमकां खुद जेजून सोमोर्त दिल्या चोय नवो कोरार दिला सोमोर्त. तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच सोमोर्त सांबाळिना. कोण सांबाळटा आमचे मदलो आतां सांगता तुमकां हांव. ह्या व्हडले डॉक्टर जाले धर्माचे. डॉक्टर म्हणटाय तेंकां. डॉक्टरेट केली तेणी धर्माची आं. मनशां चिरपानी. ऑपरेशन करपानी मनशांची. धर्मा तेणी थियोलॉजी आनी हें तें शिकोवन सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोन्न मागीर तेजे उपरांत जाणाय तुमी मास्टर्स कोन्न म्हाजी डॉक्टरेट म्हणटाय ती जाताय. खंयच्या फिल्डां. तूं कॉमर्सान डॉक्टरेट जाता, आर्ट्सान जाता, नाजाल्यार तूं मनशांक कातोरपा डॉक्टर जाता, नाजाल्यार तूं धर्मान डॉक्टर जाता. तर ते आपल्या मुखार डॉक्टर म्हूण लायताय. चडशे पळय युट्यूबाचे पळय आहाय ते डॉक्टर डॉक्टर म्हणटाय आपूण. नाजाल्यार ते आहाय दोतोर जातले ते एक दीस. तेंगेल्यो आलमाऱ्यो चोयाय तुमी. बोन वतताय. आनी ते कितें शिकयताय? एक पयशा तेंगे शिकयत तें फायद्या पडटा? कोणू जावं कातोलीक जावं कोणू जावं सोगल्यांक येता हांव. ते आपल्यागेले इगोज्यो भोंवरोंक तेंकां डोनेशन येवपा एवरी वीक. संडे चर्च म्हणटाय ते. डोनेशन येताय तेंकां लाखांनी ते व्हडले स्टेडियम आनी हें तें घेताय. आनीक ते सारके फ्लायटां घेवन मोटरां आनी केसो लिमोजीन आनी कितें म्हूण नासतना ते घेवन आपल्यागेले संवसारांत येश आनी आराम कोताय. कितें? लोकां शिकयनाय ते. आपूण बरो कोता म्हणटा हिंग मुगे संडे चर्च येयाय. तुमकां बरें जावपा जाय कितें जाय आशिर्वाद जावं देणी जाय दुयेंसांतू बरें जावपा जाय काम मेळपा जाय मुजी बोलया हिंग येयाय. तुमको कांय जायना तें. तुमी हिंगा येवचें पडटलें. येसो ते ज्युसां परस पाश्ट ते. कित्याक जेजू येवन गेलो चोय त्या दोकूय जेजू येवं ना देवागे पूत येवं ना. ज्यूस आपल्यागले तकलेन कोताले म्हूण तूं. आतां जेजू येयन मोइजेसान तुमकां सोमोट दिल्ली ना. आज हांव तुमकोय जाता. जेजून तुमकां सोमोट दिल्ली ना. सोमोर्त दीन प्रॅक्टिकल कोन्न दुयेंस बरी कोन्न हुरसार मोवन आपल्याचें घेवन सगळें होणां वचोन जिवंत जायन मागीर मेलोल्यां शिकोयन सगळें कोन्न जेजून प्रॅक्टिकल कोन्न दाखयलें आख्खेंच. तोरूय पूण तुमचे मदलो कोणूच सोमोर्त सांबाळिना. आनी तुमी इस्टर आनी क्रिसमस आनी हें न्यू इयर आनी केसोलें 3 रेयांचें हेस्त आनी कितें म्हणोन फुदोळ घाताय सारको कातोलिकां. केन्ना कोणें पूण एक कातोलिकान चिंतिलां? सोमोर्त म्हणटा ती सांबाळपाची. जेजून पळय कितें केलां तें तुंय करपाचें. आनी जेजून सारकें साप बरयलो आहा. तुमी म्हज्या परस चड व्हडलीं ओजापां कोत्तलीं. हें कोणें केन्ना चिंतिलां कोसा लायलां? केन्ना हेजो वेव्हार करपाचो कोणें जिवितांत चिंतिलां? ना. कित्याक आमकां सोजमणी मेळो ना. नाजाल्यार आमी तें चडशें काना वयलें घेयलां. आमी तेजो भर घेयलो ना. मुगे हिसपान सांगत तुमकां हांव. पूण जेन्ना म्हाका तेजी सोजमणी मेवली तेदोण आतां सुमार 3.5-4 म्हयने जायत येयले. तर तेदो सान आतां हांव सारको तेजेर भावार्थ दोवन तें सोत खरें आनीक तें जाता प्रॅक्टिकल जाता. आनीक तें जिवें उतर आनीक तें केन्नाचें फाल्स वचपाचें ना. आनीक तेजो फोड तूं पळय एक पाटी उलयता
त्याचो फोड मेळ्ळो शिवाय रावपाचो ना. जे पोरी तूं एक काजूची बी घाता बरी बी कुसलो न्ही कुसलो म्हळ्यार ते देंवसरा गेलें. एक बरी धवळेली बी काजूची तूं वोंपता जमनीत ती व्हड जायन रुपूल जायन काज जातली आनी काज दितली गॅरंटेड सारकी. ते भाशेन देवा गेलें उतर. एक पाटी तुवें उलयलें त्याचो फोड मेळपाकू जावो. तें निरफळ वचपाचें ना. 7:19 जॉन मोजेसान तुमकां सोमोर्त दिल्ली की ना, तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच सोमोर्त सांबाळिना. आमी तर कातोलिकान सोमोर्त तो सांबाळलोली फाटली सोडया म्हणून 2020 धरया आमी. हें 2000 सावन स्टार्ट करया चल 2000 आनी 20 जालीं. ही 20 वर्सां देखून आमी तरी सोमोर्त सांबाळलोली. जाल्यार आमगेलें गोंयां येदोणां बरोन भांगराचें तोयें म्हणटा तें जावपाचें. तुमकां तियात्रिस्ट आनी ते कांतोरिस्ट तुमकां फोट्यो फोकाणां मान कॉमेडी कोन्न सांगतले आमगेलें गोंयां भांगराचें तोयें मिनिस्टरांनी पेड्ड्यार केलां मो. गव्हर्मेंटान पेड्ड्यार केलां मो. नाजाल्यार ट्युरिस्टांनी येयलां प्रॉस्टिट्युशन आनीक हें सगलें उगतेपण बिचीचेर तेणी केलां म्हणून. अशें तुमी म्हटलें तांकां बोट दाखयतलीं. पूण जेजू वचून आमी कातोलिकां म्हणटा. तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच सोमोर्त सांबाळिना. आमी तरी सोमोर्त तो सांबाळलोली सगळ्या दुयेंसां बरीं तरी करपा आमी लागलोलीं जाल्यार लोक हिंगा बिचीचेर न्हिदपा येवपा नाहलोलो. लोक आमकां मेळों येवपाचो. आपल्यागेलीं अडचण्यो दुयेंसां प्रॉब्लेमां गरीबसाण बेबदीकाय ड्रग्सपण आनीक सगळें हेर पोजोळपण आनीक हें सगळें हितूलें आपल्याक भायर काड म्हणून. गोंयां आमी हे हिट लिस्टाचेर आसपाचें हें करपा जेजू गेलें काम. पूण आतां तुमी म्हणटाय गोंयां मिनिस्टरांनी पेड्ड्यार केलां मो. हांव जोणे कातोलिका बोट दाखयता. कातोलिकांनी गोंय पेड्ड्यार केलां. तुमी तर कातोलिकां तर बरी जाल्लीं जाल्यार हांवूय तितून आसलोलो पयलो. आतां तर तुमी बरी जाल जाल्यार तुमच्यान गोंयांनी आख्या इंडियांनी आख्खो संवसार बरो करपा जाता. तुमी येदें गोंय घेवन तुमी नेट मानाकाय आमगे गोंय मिनिस्टरान पेड्ड्यार केलें म्हणून. ना आमच्यान आख्खो संवसार बरो करपा जाता. गोंयची खबर सोड्याय गोंयां एक मॅपाचेर चुयाय एक येदेशें किसकूट अशें हें घेवन तुमी नेट मारताय गोंय सांबाळूंक. गोंयची माय म्हणटाय तुमी, गोंयची भुमी म्हणटाय, गोंयची माय भास म्हणटाय. हें सांबाळून तुमी मोन सगलीं आमगेलीं गोंयकार इफेरनां गेलीं आनी आतां पळय युट्यूबाचेर पळय बोब माताय. तीं सगलीं तेंचें निसोणटोन कितको जालें तें चोयाय तुमी युट्यूबाचेर बोब माताय. मारतालीं तीं कितको मेलें आनी आतां पळय मारताय तीं कितको मरतलीं तीं चोयाय. तुमकां दोळ्यान चोवपा मेळटलें. कित्याक तेंगेलें मरोण बेगीन आहा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार जातो तें आनी केसो मिरमिऱ्यांचें आनीक सुण्या भाशेन केसोलें मरोण जाता तें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी चोयाय. कित्याक तुमचे मदलो कोणूच सोमोर्त सांबाळिना. ही आपल्यागेलीं व्हडविकाय घेवन येयलें आनीक ही पळय व्हडविकाय पळय घेवन भोंवताय त्या लोकांचें 18 सांगिलां. आपल्याच मनांतलें काडून उलयतात. तीं आपलीच व्हडवीक सोदतात. वसल्या मनशाचें सगळें लौतीकपण आसा. लौतीकपण म्हळ्यार कितें सगळें फाल्स. हें पळय तुमकां सोशल मिडिया यूट्यूब पळय कितें चॅनलां कांतरां तियात्र कॉमेडी पळय कोण सांगताय सगळें फाल्स सांगताय. वचो जॉन 7:18 सांगता. तेंगे मोतीन ते रोमाश्यो तियात्र हें तें कांतरां मात्रां बरयताय तें सगळें फाल्स. कित्याक ती सोमोर्त तांचे मदलो कोणूच सोमोर्त सांबाळिना. आयकाय बरें हे क्रिस्मसाक हें सगळें सोडयाय आनीक सोमोर्त सांबाळ्याय पवित्र जायाय आनीक तुमचो घोराबो तुमचो वाडो तुमच्या शेजऱ्यांक तुमच्या गांवांक जाण एकल्याच्या गोंयच्या एक गांवांत एक कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच नॉर्थ आनीक सावथ गोवा आख्खें सांबाळून आमी सगलें बरी करया. सगलीं दुयेंसां पेस्त पिडा पयस करया. मोइजेसान तुमकां सुमूर्त दिल्या की ना, तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच सुमूर्त सांबाळिना. कित्याक म्हूण म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात तुमी. लोकांन म्हणलें तुजेर देंवचार बसला, कोण तुका जिवेशी मारूंक सोदतात.
21 जाप दिवन जेजून तांकां म्हणलें सांगलें हांवें एक काम केलां आनीक तें पळोवन तुमी सगळीं अजाप जातात. चिंतून पळयात मोइजेसान तुमकां सुनोत करचो कायदो घालो आनीक सोनवारा दिसा तुमी मनशाची सुनोत करतात. मोइजेसाची समूर्त मोडिना जावंक कोण एका मनशाची सोनवारा दिसा सुनोत जाता जाल्यार हांवें सोनवारा दिसा एका मनशाचें सगळें आंग बरें केलां देखून कित्याक म्हूण तुमी म्हाका जोळटात. वयल्या वयर पळोवन नीट करीन वयल्या वयर पळोवन नीत करिनाकात पूण नितीवंतपणान नीत करात. तो जेजू म्हणटा आपूण एक मनशा बरो केलो आनीक तेका मांद्री घेवन वच एक अजाप केलें तेणें तें आपणें केलां म्हणून लोक आतां तेजेर बेजार जालो की हो जल्मासान देखून कुड्ड आहलोलो तेकाय जेजून बरो केलोलो आनीक तेजेर लोक सारको जोडलोलो. तुवें सोनवारा दिसा कित्याक बरो केलो काय मो तेका. तर एशें करून हो सोनवार म्हणल्यार ते आतांचो आयतार बेश्टी रोंग घेना काय एक दीस म्हणून तो ते जेजू टायमा वयलो जुदेवां गेलो. सोनवार म्हळ्यार आतां आमी पळय क्रिस्तांव आयतार मानताय तो तेंगेलो सोनवार आयतारा भाशेन हॉलिडे. तर देवान 6 दीस संवसार घडोवन 7व्या दिसा रेस्ट घेयलें म्हणटा तें घेवन बसलोले. 7व्या दिसा रेस्ट म्हणटा तें हिंगा जेजू सांगपा आयलो हें 7व्या दिसा रेस्ट म्हणटा तें तुमकां फकत कुडीचें आनीक मोनाचें कितें जाय जाल्यार तुमच्यान घेवचें जाता. तेजेर जेजू नाकाबंदी मारलो ना. तुमी सारको रेस्ट घेना काय म्हणून सॅटर्डे एक दीस सुमनाचो. पूण जेजू लोकांक कितें सांगूंक सोदिता. जेजू सांगपाक सोदिता की हे तुमी नेम कायदे पळय केले 600 कितें कायदे आहाय ते तुमगेले हाल्स. एक बरी वस्त तर तुज्यान विकेंडाक म्हळ्यार हॉलिडे आहा ते दीस गोंयचो आयतार धरया आमी तेंगे सोनवार सोडया आमी तर आमी धरया गोंयचो आयतार तर आयताराची एक बरी वस्त आमच्यान करपा जाता जाल्यार ती करपाकूय जायी. आनी भोव कोन्न जेजून दुसऱ्या फायदो जाता ती वस्त केली. न्हय पिवपाची बारांचेर बसपाची कार्डान खेळपाची दुसऱ्यांगेल्यो गजाल्यो करपाच्यो बळकांच्यो बसोन ना जाल्यार फोन मान चाकाट मारपा सगल्या फ्रेंडा कडेन आख्ख्या सुमोन कितें जाल रे केश चलता कामां कितें खबर येयल्या भटीचे सान हें तें सगलें हें लोक चाकाट करपा फोन मान आयतारूय आयज काल आख्ख्या दिसाचे दीस हे 9 म्हयने लोकान ह्यो खबरो मारपाक काडले लोकान कातोलिकान कोण म्हजे भाशेन जालो ना. चोय मुगेलें प्रिचींग आयकोन कोण जाला जाल्यार म्हाका कोणें तोंड उगडून सांगलोलें ना तियागो आपूण तुजे भाशेन पवित्र जालो आपूण आनी पातक करिना आपण सगल्याक भुक्षिलीं आनीक आपूण सगल्यांचे लागीं आतां माये मोगान आनीक मीठ मेर नासलेलो मोग दाखयता म्हणून सगलें एशें कोन्न म्हाका एक देखून मॅसेज ना म्हूण वॉट्सॅपाचेर ना म्हणून फोन करून म्हाका कोणें सांगलोली ना. हांव आतां ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले हें कोता लोकांक शिटकावणी दिता सोजमणी दिता जाता तितलें जिवीत बेगीन बदले म्हूण तुमगेलें ना जाल्यार तुमकां सगल्यांक तुमचें मरोण जे परेन देवान सांगलोलें तुमी ह्या झाडाचें फळ खायल्यार आदामाक तुमचें मरोण तुमी मत्तोलींत तुमी तर मरोण सारकें लागीं आहा. तुमी म्हणचें ना जेजू तें म्हणलोलें आदां येवे म्हणलोलें काबार जालें ना. जो मनीस पातक कोता तेका मरोण सारकें तुजे फाटल्यान आहा मनराता हें म्हणटा तेशें कोन्न तुजें सारकें फाटल्यान सारकें दोन्न आहा तुगे सावळी जायन भोंवता मरोण. हुंच्या वखदार तुजो घात घेवन तुका ह्या संवसारांतले नाटक कोत्तलो म्हणून सांगपा जायना देंवचार. तर जें पातक मनशाक आहा राग कितें जावं बारीक पातक कामाचें चोरी कोताय हें कोताय तें कोताय काम करनासतना कॅट मान भोंवताय ओर चोत्ताय सुबेज ओवर टायम बरयताय कोणाक काम आहल्यार पयशे घेताय कामां लायताय हें सगलें इलिगल. हें लिगल न्ही. ते पयशे घेता आसतना तुका रिसीट दिनाय गव्हर्मेंटाक गेलो की ही मुगेली रेक्रुटींग कंपनी हांवें उगडल्या
आनीक एक कंपनीचेर हांव काम कोत्ता आनीक म्हाका तेजो तुमकां कामां लावपाचो हांव मुगेले कंपनीचें सगळें टॅक्स आनीक कंपनीचें हांव हारीकूत म्हणून हें सगळें इलिगल. तो सगळें पळय इलिगल आहा. कितें जावं संवसारांत कोणू जावं तो कातोलिकू न्ही कोण मनीस पळय इलिगल कोता ताका मरोण. आनी तुमी दोळ्यांनी गोंयां देखून चोयलां जो वायट कोता ताका मरोण सारकें लागीं आहा आनीक सुण्याचे भाशेन मरोण येता. तें आनीक सांगपाची गरज ना. तर हिंगा कितें बरयलां 21 हांवें हें एक काम केलां आनीक तें पळोवन तुमी सगळीं अजाप जातात. चिंतून पळयात मोइजेसान तुमकां सुनोत करपाची. तर हो मोइजेसागेलो कायदो आसलोलो की सर्कमस्टायज म्हणटा ताका इंग्लिशीन तो आयतारचे ते कोताले आनीक जेजून म्हणलें हें सगळें हाल्स मनशाक आज काल हो केसलोच सुनोत आनी कितें करपाची कुडीचे सांदे सगळे आहाय ते देवान गरज म्हणून दिल्या आनीक ते कातरून दादल्याचे जावं बायलांचे कातरून भायर उडोवपाची कसलीच गरज ना. आनीक सिजरियान देखून म्हणटाय तें आमच्या कातोलीक धर्माचेर आड तुमकां सांगिल्लें एक ब्लेड देखून मनशागेले कुडीक टाच जावपाक कायद्यान शिरी पडना. ही पळय ऑपरेशन आनीक एक्सिडेंट आनीक हें तें म्हणटाय तें सगळें काम देंवसरा गेलें. जेजू केन्ना हॉस्पिटलांत गेल्लो जेजून कितें ऑपरेशन केलें ती तुमी चोय कित्याक जेजू पवित्र आसलो आनीक जेजू मनीस जावन जियेलो. तुमी म्हणचे तो देव म्हणून ना. संवसारांत आसतना तो मनीस 100% मॅन. तर जेजून तर पवित्र रावन तर कांय तेगेली हिस्ट्री ना जाल्यार आमकां कातोलिकांक कित्याक ही दुयेंसां जाताय कित्याक हे सिजरियन जाताय बायलांक भुरग्यां जल्म दिता आसतना आनीक हें सुनोत म्हणटा तें आमगे कातोलिकां मदें ना. कित्याक तें जेजून हें काण नडयलें कित्याक तें देवाचेर हाल्स देवान मनशाक मेळ्ळो ना म्हणून केसल्याचे पातकान देवान रचिलो ना. मनीस पळय मूळ पातकान पळय जल्मता तो आदां येवेगेल्या पातका लागून मनशाचेर तें मूळ पातक येता आनीक म्हाजे कातोलिकांक बातिजात दिले म्हणटच त्या मूळ पातकांतलो कातोलीक साफ जाता. तरूय पूण ह्या भुरग्याची पळय जल्मला ताका बातिजात दिला तेगेली माय पाय पातकांत आसल्यार तांकां लागून भुरग्याचेर तेजें फारीकपण येता. तेंगेल्या वायटा लागून भुरग्यांकूय तें भोगीचें पडटा. भुरगीं माय पाय पळय कितें उलयताय तें भुरग्यांगेले मोतीं रिकॉर्ड जाता आनीक तेजो परिणाम मागीर तेंगेले कुडीचेर मेंदवाचेर आनीक तेंगेले वेव्हाराचेर आमकां दिसून येता. आमी म्हणटाय भुरगें बरें ना स्लो आहा आनीक उलोवपा त्रास जाताय बेगीन उलयना पोटी बेगीन पडना दिमकुऱ्यान वचपा उगो जालो आनीक हें सगळें भुरग्यागेले मामा डाडाक लागून जाता. कित्याक तीं पळय भुरगीं पोटान आसतना आनीक ल्हान आसतना पळय उलयतालीं झगडटालीं लोकांक खबर कोतालीं गाडी मारतालीं वायट उलयतालीं तेच भुरग्यां जालें तेच भुरग्यां देखून नाकारतालीं तें आमगे चुकोन जालें हितू बेगीन जावपा शिरपण आसलें आमगे फॅमिली प्लॅनिंग आसलोलो. हें सगळें त्या भुरग्याच्या हिस्ट्रींत हार्ड डिस्कांत रिकॉर्ड जायना आसता आनीक तें म्हाजे कुडीचेर म्हाजेर तेजो परिणाम आमकां डायरेक्ट साप साप दिश्ट पडटा. जाय जाणांगे भुरगीं देखून जाता आसूं देखून पांगळीं थोटीं बेरीं कुड्डीं मोनी जाताय हें सगळें माय पायचो मामा डाडाचो गुन्यांव. आयकाय बरें कोन्न आयकाय कातोलिकां. तर जेजून सांगिलां आमकां साप साप सांगिलां हिंगा मनशाचे कुडीक कांय करपाची गरज ना. तुमकां सिजरियन कित्याक करचें पडटा पयलो देखून मुगे व्हिडिओ आहा घायलो आहा आयकाय. तर वयल्या वयर पळोवन नीत करिनाकात पूण नित्यवंतपणान नीत करात. जेजू क्रिस्त जायत काय आतां लोकांगेर क्वेश्चन दिलां हेडींग 25 जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय. जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय आनीक हो पळय तो सत्येन उलयता आनीक ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी क्रिस्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय. तरी हो खंयचो तो आमी जाणो पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें
ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून आड्डून म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात खरें, आनीक हांव खंयचो आयलां तेंवूय तुमी जाणात. खरें म्हणल्यार हांव म्हजेच वस्तूंक येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत, आनीक ताका तुमी वळखनात. हांव जाल्यार ताका वळखतां, कित्याक हांव ताचे तावन आयलां आनीक ताणें म्हाका पाठयला. आतां लोकांनी म्हणलें की हो देवाचो पूत म्हणून, जेजू क्रिस्त म्हणून लोकांक हे सगळे धर्म वसूलदार आनीक व्हडल्या व्हडल्या पडे गांवां मनीस आहाय ते वायट तशेंच धर्माचे वडील, फारिजेव, पातशाह, राजा, कित्याक जेजू क्रिस्त तेजो जल्मत म्हणून आतां पळय राय चलयता तेगेले पायन हेरोद पातशान तांकां जिवेशी मारलोले सगल्या भुरग्यांक. आनी हेरोद पातशाह मोत्रीच मागीर जेजू भुरग्यां घेवन मारिया आनीक जुजे इजिप्टा पळोवन गेल्लीं भुरग्यांक जिती मारताय म्हणून. तीं जेरुजालेम तेगेले नाजारेत गांवांत तीं येयलीं. खूंय बेतलेहेम आसा तीं पळोवन गेल्लीं जेजू जालें ते दोणां. आनीक मागीर तेंगेलो नाजारेत गांव, नाजारेता तीं म्हाजी पोत्तून येयलीं. तेका लागून जिजस ऑफ नाजारेत किंग ऑफ द ज्यूस म्हणटाय. तर हेका सगळ्यांक खबर आसलोली जेजू देवागेलो पूत आनीक जेजू क्रिस्त म्हणून. हेंचो हिंगा आमकां 26 क्रिस्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयलां काय. आतां हो सादो पळय लोक आहा, बेस्त नेणार ओर आमचे भाशेन सादो लोक आयताराचो मिसा वचोन येवपाचो, ते तेंपा वयलो नॉर्मल सादो ज्यूस, लूक वॉर्म ज्यूस म्हणटाय तो. आतां आमकां कातोलिकां सगळे हिंगा थिंगा आयक येता प्रिचिंगाचे म्हणटाय लूक वॉर्म कॅथोलीक, म्हळ्यार थोंड पडले कातोलीक. तांचे भितर उर्बा मोग आनीक हें कांय वचना, थोंड पडले लूक वॉर्म. तेंगेली पडे धर्मा पडे हें आहा, कातोलीक पडे आहा तेंगे काबार जायत येयलां. लूक वॉर्म म्हळ्यार कितें, उदक तुवें शिजयलें, कितलीं शिजयलें, रान्नीचें शिजयलें जाल्यार तें मातशें वखदां तें थोंड 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 जायत वयता, मागीर लूक वॉर्म म्हणटा तें जाता, मागीर पिवपाचें जाता. तुवें टाक टाक करून पिच्यार जाता लूक वॉर्म जातरी. आनीक मागीर तें सारकें कोल्ड जाता. तर आमगेलो कातोलिकांगेलो आसतात वो गरम पडे जेजू टायमार पडे आसलोलो शिसां कडेन ते भोंवताले खबर परगोडूंक बरी करपाक वायटकारांक दुयेंतांक. तें आमगेलें देंवोन 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 आतां आमी कातोलिकां खूंय वच तूं आयकूं येता, खुंयच्या हेजे प्रिचिंगाचे आयक, टिवीचे आयक, खूंय आयक, आमकां लूक वॉर्म कॅथोलीक म्हणटाय आख्या संवसाराक. तर आमगेले पडे हो धर्माचो पडे नेम आनी हेतू आनीक धर्माचो कायदो आसलोलो तो आमी सोडून सारकीं आमी कातोलीकपण आमगेलें आमी सोडून दिलां. जालें तें लूक वॉर्म म्हणल्यार सोडून दिवपाचें. लूक वॉर्म उदकाची तुज्यान बरी च्या वा कॉफी करून पिच्यार जायना, तें थोंड तें बेस्ट उदका भाशेन पिवपाचें. तर आमच्यान हें कातोलीकपण, आमच्यान आमचें जिवीत कातोलिकांनी आमचें जिवीत एन्जॉय करपा जायना. कित्याक जॉय म्हणटा तो आमकां कातोलिकां मेळना, म्हणटच एन्जॉय करपा आमच्यान जायना. आमी पडे ही पडे व्हडवीक मारताय, हें पडे नेट पडे मारताय हो पोलको नेट, हो 2 दिसांनी फुसकून पोसकोट जसो फुलोयलो तेका एक पीन मारल्यार तो भुस्कून फोडटा ना ठोकून फोडटा. अशें करून हो कातोलिकांगेलो भेस जालो आहा. तर हिंगा आमी पावले, लूक वॉर्म जालें आमी. हें आमगेली कॉफी आमच्यान हें कातोलीकपण एन्जॉय करपा जायना. जे पोरी लूक वॉर्म उदकाची कॉफी करून पिच्यार जायना, ते भाशेन आमच्यान आमकां मिलाग्रो अजापां आनीक बरें लांब जिवीत कातोलीक भावार्थीपणाचें जिवीत आमच्यान जिवोवपाक जायना. कित्याक आमच्या वेव्हारा वयल्यान सगळ्यांक कळोन येयलें की कातोलीक जाले म्हणून लूक वॉर्म म्हळ्यार थोंड पडले. थोंड पडल्यार कळ्ळें तुका, तें उदक तुका आनको शिजोवपा पडलें, म्हणटच तुवें पवित्र जावपा पडलें. ना जाल्यार तुका बेश्टें तें उदका भाशेन पिवपा पडलें आनी मातशें थोंड जाल्यार
ते मागीर तुका पिच्या पडलें बेश्टें नाजाल्यार भायर मार कितें कर. पूण तुका तर एन्जॉय करतलो जाल्यार कॉफी वो चाव तुका तें आनकोडे फूल शिजोवपा पडलें, हरकोत येवपा पडलें तेका. म्हणटच कितें तुवें पवित्र जावपा पडलें. तुगे तो जिवितांत तुका कितें बरें मेळटलें जाल्यार तुवें पवित्र जावपा पडलें कातोलिकान सांगोत हांव. हेरां म्हणटू कोंतूय येना. हांव फकत कातोलिकांक उलयतां. कितेंचें तरी बरें संवसारांत मनीस तर भोगतलो जाल्यार एक पवित्र कातोलीक भोगतलो. हेरांच्यान कांय बरें भोगूं जायना. हेरां गेलो हो नेट आनीक हो वेव्हार सगळो पलको. तेणी एक दीस सुण्या भाशेन मरपाचें आनी एक दीस इफेर्ना वचपाचें. हें सारकें साप साप आमकां बायबल डायरेक्ट सांगता. तर आनीक हो पळय तो सत्येन उलयता आनीक ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी क्रिस्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयलां काय. तर हें आतां जो लोक म्हणटा जेजू एक सादो मनीस वो जेजू एक कार्पेंटर और जेजू एक आम आदमी और जेजू एक प्रॉफेट और जेजू एक जू म्हणजे जुदेव ही सगळीं नांवां पळय कोण जेजू म्हणटा आनीक जेजू म्हणून देवाचो पूत आंकार मोरयेताय जल्मलो, जिवीत भर पवित्र रावलो आनीक आमचीं पातकां सगळीं आपल्याचेर घेवन आमचें कोश्ट दूख आनीक सगळें दुयेंस गरीबसाण आपल्याचेर घेवन खुर्सार मेलो आनीक आमकां नवें जिवीत दिवपाक परतून पुनर्जीवन जालो. हें तर लोक मानून घेना. हो सगळो लोक फकाणां कोत्ता ह्या संवसारी जिविताचीं. आपल्याचीच आपुणूच फकाणां करून आपल्याचीच हो लोक वाट लायता. लोकान ओल्ड टेस्टामेंटाचे भावार्थ दवरलो आनीक ओल्ड टेस्टाचे रितीचे आनीक शिकवणे प्रमाणे तेणी ज्युसांनी त्या तेंपार ज्यूस इज्रायलाकू आसले चडशे. तर तेणी ओल्ड टेस्टामेंट मांडून आनीक आपल्यागेले कायदे घालून तांणी संवसार चलयलो. पूण आतां हो न्यू टेस्टामेंट येयला तो मानूंक ज्यूस रेडी ना म्हूण कोण जेजू मानना तो लोक मानूंक तयार ना. तर तांचें जेजून म्हणल्यार सगळ्यांचें खोटा. जरूय तर ते जाण आसले आनीक ते बरे भाशेन जाण आसले की हो जेजू देवाचो पूत तर तांकां मानून घेवपा नाका आसलें. कित्याक तेंगेले पळय ह्यो फोट्यो आनीक हो नाका आसलेलो पळय वेव्हार आहा तो तेंगेलो हातींतलो वचपाचो, तेंगेलें पोजिशन वचपाचें, ते पाद्री म्हणटाय ते तेंगे मिठा मारपा पडपाचें लोब. तर हें तेंगेलें सगळें वचपाचें आनीक हेका लागोन तांकां मांडून घेवपा नाका आसलोलें. वो तेंगेले राजाक वो तेंगेले पळय हे आसले गव्हर्मेंट आसलोलो तांकां सांगोन दिवपा नाका आसलोलें की हो खऱ्यांनीच देवाचो पूत हो जेजू क्रिस्त जो आमगेले ओल्ड टेस्टामेंटान आमी पळय मानताय, आमी आख्खो बायहाट केला, आमी हितूले पिळगेक हजाराचे वर्सां आमचे पुर्वज शिकयत येयल्यात आनी आतां आमी शिकयतात. होच तो जेजू म्हणून साप तांकां सोंपेपणी कळपाक जाय आनी तांकां कळोन येयलें. तूं हितूले 1000 वर्सां तुगेल्यो पिळग्यो तुगेल्यो शिकयन येयल्या हे पुर्वज तुगेले शिकयन येयले पयले. पुर्वजांचे तेंगल्यो पाद्रींच्यो फामिल्यो पाद्री जाताय. म्हणून तेंगे पाद्र्यां ज्युसां गेले आमगे म्हणना तुका हांव. ज्युसांगे पाद्री पळय आसले त्या तेंपारी तेंगलेच पुर्वज पाद्री जाले तोच ती डावनलायन येता आनीक ते पाद्री जाताय आनीक ते हितूले पक्के आसताय ते आख्खो टेस्टामेंट तेंगेलो बायहाट आसता आख्ख्यात जायत तांकां तेंच शिकयता कित्याक तेंगे आनी तांकां आनी काम ना तेंगेलें कामूच पाद्रीपण जायत सान. तेका लागोन तेंचेर पेज येयलो. आमगेलो धंदो आतां बंद जातलो. आमगेले भुरगे बाळां रस्त्यार पडटलीं आनी आमकां परतून कामां वचपा पडटलें. राजा अंडर आमकां मजुरी दिन काम करपा पडटली, मान हालां घालून भोंवपा पडटलें, आमगेलो लोभ वयतलो. हे भाशेन तेंचेर सगलो पेज येयलोलो आनीक तेका लागोन तेणी म्हणलें एका आमी मारया एका कोणशा काडया हो आमचेर आड आहा सारको आमगेलो प्लान पळय चलोन येयला आनीक आतां आमी प्लान पळय केलोलो जिविताचो वो आमगेल्या प्लानाची वाट लायतात. लोकां देखून कळ्ळें की हेका वडिलांक
सारकें साप सुबें कळ्ळें म्हणून लोकां जोरी तोरी कळ्ळें जाल्यार वडिलांक कळ्ळो नाका म्हूण लोक म्हणटा वचूं आख्खो गांवचो आख्खो इज्रायलाचो देखून देव मंदिरांत शिकोयतना जेजून आड्डोन म्हणलें राव मातशें चुकोल मुस्ता पयलीं मातशें घेया 26 आनीक हो पळय तो सत्येन उलयता आनीक ते ताका कांयच म्हणनात हो खरेपणी क्रिस्त म्हूण आमचे वडिलांक कळोन आयला काय तरी हो खंयचो तो आमी जाणा पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना आतां ते लोक कितें म्हणटाय हो आतां नेणार लोक हो लूक वॉम लोक म्हणटाय तो म्हणटा की जेजू क्रिस्त क्रिस्त म्हळ्यार कितें एनॉयटेड वन येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना पूण आमी जाणाय की हो मारे गेलो आनीक झुजे गेलो पूत आनीक हो नाजारेत गांवचो म्हणून हें लोकांक खबर आहा तर देखून देव मंदिरांत शिकोयतना जेजून आड्डून म्हणलें तुमी म्हाका वळखोनात खरें तो म्हणटाय तुमी खरें आपल्या वळखनाय क्वेशन म्हाका थिंगां आनीक हांव खंयचो आयला तेंय तुमी जाणोत आतां जेजू म्हणटात तुमी खरें म्हाका वळखनाय तुमी खरें आनीक हांव खंयचो आयला तेंय तुमी जाणोत ही क्वेशन म्हाका सारकी इम्पॉर्टंट ना तुमकां कोण तें बेश्टें रिडींग कोताय तेशें आसून दाखयत तुमी म्हाका वळखोनात खरें आनीक हांव खंयचो आयला तें तुमी जाणात अशें करून म्हळ्यार तें रॉंग जातात तरी पडे क्वेशन म्हाका आनी सेमिकोलन आनी पडे पॉयंट आनी कॉमा हूंय पडे घायलें ती सारकी तुमी शिकयत त्या दोणा मातशें चोतराय घेयाय तेंची तुमकां पवित्र आत्मो म्हणटा दितलोय पूण एक बेश्टें तुमकां आयडिया हांव नॉलेज दिता तुमी म्हाका वळखतात खरें आनीक हांव खंयचो आयला तेंय तुमी जाणोत आतां लोकान वयर म्हणलें आमी जाणाय हो कोण तो आनीक हुंयसान येयलो तो आमी जाणाय पूण देवागे पूत येतलो तो हुंयसान येतलो तें आमकां लोकांक खबर आसपाना अशें म्हणून लोकांन म्हणलां तेका लागून जेजू आतां तें क्वेशन कोता तुमी खरें जाणाय काय म्हूण आपूण म्हाका वळखोताय काय म्हणटा पयलीं सद्या तुमी म्हाका वळखोतात खरें आनीक हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणा खरें म्हणल्यार हांव म्हजेच वस्तुंगेन येवंक ना म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखोनात सत्यवंत मिनींग चोयता राव जॉन 7:28 लॅपटॉपाचेर ऑन करून दवरलो हांवें Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, You both know me, and you know whence I come from, and I am not come of myself, but he that sent me is true, and ye not know him. True, सत्यवंत सत म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखोनात जेजू म्हणटा तुमी पळय आतां कितें सांगिलां आमी ताका वळखोताय तो हुंयच तो आनीक आमी जाणाय तो कोण तो हो हुंयच्यान येयलो तो तर जेजू ताका म्हणटा खरेंच म्हणल्यार हांव म्हजेच वस्तुंगेन येवंक ना म्हाका पाठयला तो स्वताचो राजा सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखोनात तर म्हज्या बापायन म्हाका पाठयला हो बापाचो तसोच देवाचो सातीस त्रिनादी देवाचो प्लान ह्या प्लाना लागून म्हाका बापान पाठयला संवसारांत तेका तुमी वळखोनात जोरी तोरी बापाक ते वळखताले जाल्यार ते वळखताले तो देव दुसरो आतां बरें कोन्न आयका हिंगा ज्यूस म्हणटाले आमी देवा बुजताय आमी देवा गेले पाद्री आनीक हें तें आमी देवा गेले काम कोताय आमी देव मंदिरांत वयताय हें कोताय तें कोताय पूण हो कितें म्हणटा हां जेजू कितें म्हणटा ताका तुमी वळखोनात तर आतां ह्यो ज्युसां गेलो धर्म पावलोलो तो देवा मानपाचो तेणी सोडून तेणे कायदे तेंगेले देव केल्ले तेका लागून जेजून मोइजेसाक वरोण्यास येता आसतना
10 मांदामेंट दिले, 10 कमांडमेंट्स. दोंगराचेर मोजेसान सांगलोलें, चल सगळी देवान सगळे लोकांक पळय इस्रायलाचो लोक ओरोण्यांतलो भायसून पळय इजिप्टांतलो भायसून इस्रायला वयताले त्या दोना वाटेर दोंगराचेर तांकां आपयले जेजून न्ही मोजेसान, कित्याक देव ते कडेन डायरेक्ट उलयलो सगळ्या लोकां कडेन. आनीक मागीर लोक म्हणपाक लागलो मोजेसा, तूं एकलोच वच आतां दोंगराचेर, आमी आनीक येयनाय. तर हो सगळो लोक दोंगराचेर गेलो. खंयचो तो दोंगर? सिनाय दोंगर म्हणटाय तो. आनीक ना जाल्यार ताका दुसरें नांव आहा होरेब. हो दोंगर तुमी गुगलाचेर सर्च केल्यार तुमकां हे दोंगराची स्टडी करपाक मेळटली. ते मोजेस त्या वखदार उदकाची बोडी मान पळय न्हंय पळय क्रॉस करून येयलोलो. हे सुएज कानाल पळय आहा थिंग पडटा तो गांव. तो पळय क्रॉस करून येयलोलो. त्या गांवा कडेन तेणें मोजेसान बोडी मान मिलाक जायन ते दोर्यांतल्यान क्रॉस करून येयल्ले. आनीक हो पळय सिनाय दोंगर, हो होरेब पर्वत म्हणटाय तो, तेजेर देवान 10 मांदामेंट दिल्ले. तर हे देवा म्हणटाय तुमी वळखनाय आतां. कोणू आतां हे आनीक 3,500 वर्सां जालीं त्या दोनसांय जेजू येयले त्या दोणां. तर हे टायमाचेर तुमी आपल्या वळखनाय म्हणटा. जेजू हिंगा म्हणटा तुमी ताका वळखनात. कोणाक? सर्गीच्या बापाक. कित्याक सर्गीचो बाप म्हणून संवसारांत केन्ना खंयच्या हेणी प्रोफेतान देखून सुटावे करून सांगोंक ना, नाजाल्यार लोकांनी केन्ना आयकोना. तर हेका लागून जेजू तांकां कन्फर्म कोत्ता की तुमी देव म्हज्या बापाक तुमी वळखनात. हांव जाल्यार ताका वळखता. 29 वर्स 7 चॅप्टर 7 वर्स 29. हांव जाल्यार सर्गीच्या बापाक वळखता, कित्याक हांव ताचे तावन आयलां आनीक ताणें म्हाका पाठयला. तर आमी तर संवसारा सावन आमकां स्वर्गार सावन आमकां कितें संवसारांत तर बरेंपण येवपा जाय तें सगळें सर्गीचो बाप पाठयता. तेकाच लागून आमगेलें मागणें चुकयनासतना, मिस्टेक कोन्नासतना मागणें आमी सर्गीच्या बापा कडेन मागपा जाय जेजूच्या नांवान. तो थिंग मिस्टेक केली तें मागणें निर्फळ जालें, कित्याक ती सिस्टम चलना. तुका तर रुमांत लायट जायी जाल्यार तुवें तो लायटी बटन मारपाचो. असो न्हू तुवें फ्रिजी बटन मारलो, एसी बटन मारल्यार लायट पेटना. तर तुमी रॉंग उतर घावन जेजूको मागोन, सायबिणीको मागोन, सांतांको मागोन हें तुमकां कांय मेळपाचें ना, कित्याक तुमी रॉंग बटन मारताय. वा पवित्र हुरीस म्हणटाय तेंको मागोन हे सगळे तुमगेले बटन रॉंग पडटाय. आनी तुमगे मागीर त्या रेब्यां लडोन, त्या वायटान लडोन, दुयेंसां लोबदोन लडोन तुमी मागीर तितून मोत्ताय. कित्याक तुमकां खबर ना तुमी खंयचो बटन चिट्टाय तो. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखनात. हांव जाल्यार ताका वळखता, कित्याक हांव ताचे थावन आयलां आनीक ताणें म्हाका पाठयला. तर आमकां संवसारांत तरी कितें मेळपा जाय, बरेंपण कितें मेळपा जाय, तूं तर मागणी कोता देवाको आपण मागोत म्हूण तूं जाल्यार एकूच उपाय संवसारांत सगळ्या मनशांक, एकूच उपाय कातोलीक जायन, पवित्र कातोलीक जायन मागीर सर्गीच्या बापा कडेन जेजूच्या नांवान मागपाचें. तेन्ना तुका तुगेलें मागणें मेळटलें. पवित्र जायना सारकें कानार घेय. न जाल्यार आपण आयकोंक ना म्हणजे तियागो चड फास्ट उलयता, तेगे अगोत येयल्या काना वयल्यान स्लीप जाता. तेश म्हणनाकायत. पवित्र जायन म्हळ्यार कितें? ज्या मनशान बातिजात घेयला आनीक सगळे साक्रामेंत घेयले तेणें सगळें वायट सोडून पवित्र जावपाचें. तें म्हगेलें डिस्क्रिप्शन आहा. चडशें घेत तें हांव वचोन आचाय थिंगा. आनीक आतांच्या आतां तुमच्यान पवित्र जावपाक जाताय, जरी तर हो तुमी व्हिडिओ फर्स्ट टायम आयकोताय जाल्यार. आनीक पवित्र जावप म्हळ्यार सगळो तुका फायदो फायदो चेप्पर फाडके. ताणें म्हाका पाठयला, ताणें म्हाका पाठयला. तर एकूच उपाय तुगेलें मागणें देवाक पावपाक आनीक तुगेलो मागण्याचो तुका फळ मेळपाक आनीक तुजीं दुयेंसां पेस्त पिड्या त्रास कश्ट खोटेपण अनुभवार्थीपण आनी गरीबसाण पयस जावपाक एकूच उपाय
सर्गीच्या बापाक मागणें करपाचें जेजूच्या नांवान तेंय जाल्यार फकत पवित्र जावन ना जाल्यार तुगेलें सगळें मागणें निर्फळ उमत्या कळशार उदक रोखयत तेशकोन. तर जेजू हिंगा लोकांक कन्फर्म कोता हांव जाल्यार ताका वळखता, कित्याक हांव ताचेच तावन आयलां. 30 ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताजेर हात घालूंक ना, कित्याक ताजो वेळ अजून पावूंक नासलो. तरी लोकां मदल्या जायत्यांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. ती म्हणटाली क्रिस्त येतलो तेन्ना हाणें केल्यांत ताच्या वन अदीक चड कुणाक करतलो काय. आतां हिंगा ते धरपाक वताले जेजूक, कित्याक जेजून म्हणलें म्हाका सर्गीच्या बापान पाठयला. हेजेर कितें आमकां दिसून येता की जेजूक स्वर्गांतल्यान संवसारांत देवान धाडला. म्हणल्यार कितें, जेजू एक आंकवार मरेक जल्मला म्हणटच होच देव. कित्याक हाचे पयलीं कोणाक खबर ना की हे भाशेन मनीस जल्माक येवपाक शकता म्हणून. तर हें फकत देवाचे लागींच घडटा आनी येयला तोय देव म्हणून ताका बेस बरी खबर आसली. ताका लागून ते धरपाक वताले. कित्याक जेन्ना तूं देवाक तुगेल्या तोंडान जेन्ना देवाचें तूं नांव घेता, देवाचें नांव उलयता, देवाची खबर दुसऱ्यांक शिकयता, तेन्नाच देंवसराक प्रॉब्लेम जाता. ना जाल्यार देंवसराक कांय प्रॉब्लेम ना. तूं लूक वॉम कातोलीक आसल्यार देंवसराक कांय प्रॉब्लेम ना, कित्याक तूं तेगल्या जाळांत आहा. तर तुका तो आनीक कांय वायट कोना, कित्याक तो तूं तेगेल्या ऑलरेडी जाळांत आहा. तर तुगेलें वायट तुगेलें दिसान दीस वाडत वयता आनी एक दीस तुगेलें माप बोल्लें म्हणटच मागीर तुजी सगळीं दुयेंसां पेस्त पिड्याताय. पूण देंवसार तुजेर केदों चाडवता जेन्ना तूं देवागेलें तोंडांतल्यान उचारता. ताका लागून ते जुदेव देवाक धरपाक वताले. कित्याक जेजून हिंगा तोंडांतल्यान साप साप म्हणलें त्या दोना देंवसाराचे पेज येता आनी देंवसार तुका सोडून. कित्याक जेम्सा 1:22 मेळटा, बिकॉज आय एम द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड द डेवल फ्लीज फ्रॉम मी. आमी जेजून पळय वावर केला तो आमी करपा जावत आनीक तेदनाच मागीर देंवसार पडोन वयता. म्हणटच दुयेंसां तुका सोडून वयताय. कितें कुडींत कितें पळय रोंग जालोलें तें तुगेलें देवाचे कृपेन तुगेलें पोत्तून रिकवर जायन पोत्तून बरें जाता आनीक नवें जाता आनीक तूं सारको मनीस पोत्तून दुयेंसांतलो मेकळो जाता. तर हे भाशेन आमगेलें कातोलीक धर्माची सिस्टम आहा जी देवान घडल्या मनशां लागोन. कित्याक मनशांक ना जाल्यार एक हें जावपा शिरीपणां की दुबा पडपा शिरीपणां हें फकत पाद्री कोडे आनी माद्री कोडे आनीक यार कोण ब्रादर सिस्टर आनी म्हणटाय कोण ना तियागो कोडे एकडे जाता म्हणून ना. जें पळय घडटा तें तूं तुगेल्या तोंडान उचारता की जेजू देवागेलो पूत, म्हजो सुमी, म्हजो गवळी आनीक म्हजो सोरवंडार म्हूण तूं जेन्ना मादून घेता तुगेल्या तोंडान उचारता आनीक ही पळय बायबलाचे स्वता आहाय ते वेर्स तूं घेता जेजून उलयलें उतरां तेन्ना तुका बरेंपण मेळटा. तेन्ना हो देंवसार धांवता. ते जेजूक धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक जेजूचो वेळ आजून पावूंक नासलो. तर देंवसार आनीक हिंगा तुज्या भोगलेर रावना जेन्ना तूं बायबलाची स्वता उलयता पवित्र जायन. पवित्र नासतना तूं कितली बोवाळ मारी, एम्प्टी युटेन्सिल्स मेक मोर सावंड म्हणटाय ऑर नॉयज कितें. तूं तुगे पातकां रावना कितली शेंप धाडाय तुगेलें कांय काम जावपाचें ना. जेन्ना तूं पवित्र जायन जेन्ना उलयता तेजेर देंवसाराचें पेज जाता आनी देंवसारान तुका सोडून वयचें पडटा. जे परी संवसाराचे भुंयेचेर फूल काळें कीट काळूक आसलो, जेजून म्हळ्यार उजवाड जाव आनी उजवाड जालो म्हणटकीर कितें जालें, काळूक नपयस जालो. ते भाशेन वायट दुयेंस आनी गरीबसाण सोडून वयची पडटा. कित्याक जेन्ना तूं पवित्र जायन दुसऱ्यांक पळय शिकवण दिता,
देवाच्या उतर सोजमायता तेन्ना तुगेलें जिवितांतलें सगळें वायट कातरोत वयता आनीक देवाचीं बेसांवां बरोत येताय आनीक तूं पळय कितें उलयता तें पवित्र आत्मो तुगेलें काम करून दिता कित्याक तूं पवित्र आहा आनीक पवित्र आत्मो तुजे वयल्यान काम कोता कित्याक आतां मुगेली कूड जेजूचे भाशेन जालोली आहा 31 तोरी लोकां मोदल्या जायत्यांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो ती म्हणटाली क्रिस्त येतलो तेन्ना हाणें केलें ताचे वन अदीक चड खुणां करतलो काय तर लोकांक हो भावार्थ दवरपाक जेजू पडे कितें खुणां म्हणटा त्यो मिलाग्र्यो अजापां कोतालो आनीक शिकवण दितालो तेजेर लोकांनी जेजूचो भावार्थ दवरलो आनी भावार्थ आमगेलो कितको वाडोता जेन्ना तूं परतून हें प्रिचींग आयकोता तुमकां सांगिल्लें घरांत दिसभर घाले आयचें प्रिचींग इंग्लीश आनी कोंकणी दोनी घाले आनीक दिसभर चालू दवराय हाफ डे तें आनीक मागीर तुमकां सांगिल्लें एक चॅप्टर बायबलांतलो तो एक 2-3 फावट घाले आनी अशें करून हो तुमगेलो भावार्थ वाडोता जे भाशेन लोकांनी जेजू बोगलेर येवन जेजू फाटल्यान भोंवन लोकांनी जेजू गेलें आयकोन त्या उतरांचो लोकांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो तो जेन्ना आमी भावार्थान जेजू गेलीं उतरां उच्चारताय तोंडान तेन्ना हें सगळें वायट नपयत जाता जिवितांतलें आनीक तुगेलें दुयेंस बरें जाता हें तुगेलें कोण दुयेंस पाद्री माद्री ना म्हूण ब्रादर प्रिचर ना म्हूण हांव कोणा कडेन जायना तें ना म्हूण हुरीस सायबिणो सांत कोणाक ती म्हणून मेली गेली आनी ते मातये म्हणून हुरीस बुरीस तेजें कांय ना तें तर आमी जिवी आहाय त्या मनशा कडेन देखून कोणा कडेन जायना फकत आमच्या वयल्यान पवित्र आत्मो कोता आनीक तुमच्या भावार्थान जेजू नाकें बायबल बर म्हळ्यार तुज्या भावार्थान बरो केलो मो तुका कोणू जावं तो तुका तर भावार्थ ना ह्या मनशांनी पळय भावार्थ दवरलो आनी ती आपल्या गेलें हिलींग बिलींग घेवन गेलीं कित्याक तेणी मांदिलें हो जेजू देवाचे भाशेन काम कोता आनी हो देव येशे म्हणून तेणी मांदून घेयलें तर आमगेलें हेंच जिवीत जावपा जाय आमकां सारकें सोंपेपण मेळना त्या लोकांनी पळय केलां तो आख्खो एग्जाम्पल आमच्या मुखार आख्खो नवो कोरार आहा तेणें कितकोन भावार्थ दवरलो आनी तांकां कितकोन पेकोवणी मेळ्ळी आख्खे न्यू टेस्टामेंटान बरयलो आहा आनी जेजून साप सांगिलां कांय लिपयलो ना तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो उठ आनीक चल आनीक परतून पातक करिनाका मेळटा आमकां मुखार चोयचें केदो मेळटा पूण कितें म्हणटा जेजू परतून पातक करिनाका म्हळ्यार कितें तूं पवित्र राव आतां तुवें पळय म्हजेर भावार्थ दवरलेलो तो तुगेलो सारको आहा ह्या टायमाचेर तेका लागून तुका पेकोवणी मेळ्ळी तर तुमी सोजनाकाय वो फादर और सिस्टर और प्रिचर और आनी कोण माद्री और हांव बरो कोतमो ना तुगेल्या भावार्थान देवाचेर दवरलो भावार्थान पवित्र आत्म्यान तुका बरो केलो आमी जावन आहाय फकत एक इन्स्ट्रुमेंट देवा गेलें हातयार आमचे वरवीं आतां देव संवसारांत बरें करपाक शकता मनशाचेच वरवीं तुगेलें तर कंट्रिब्युशन ना तूं तर देवाक तर परवानगी दिना देवाचेर तूं भावार्थ दवरल्यारय देवा गेली परवानगी आनीक देवा गेलें तुका सगळें बरेंपण तुका तुजेर येता देंवता आनीक तुगेलें मागणें तूं त्या वखदार कितें मागोता तें तुगेलें दुयेंस बरें जाता ही सिस्टम ती क्रिस्त येतलो तेन्ना हाणें केल्या ताच्या वून अदीक चड खुणां करतलो काय 31 तरी लोकां मदल्या जायत्यांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो तर आमगेलो हो भावार्थ हलको आनी पोलको जाला मुगेलो व्हिडिओ आहाय तेजेर एक्सप्लेनेशन मेळटा तुमकां फाटल्यान घायलो आहा तोय चॅक करे आनीक भावार्थ दवरलो तर आमगेलो भावार्थ हे तुमकां सांगिल्लें मनशांचेर मनीस म्हळ्यार कोण सायबीण मागीर मनीसूय मनशांचेर सांतांचेर आनीक ह्या लाकडाचे आनीक बेत्याचो आनीक शिमटाचो आनी मातयेचो पळय कितें हुरीस बांदताय तेजेर आनीक मागीर कातोलीक धर्मा भायर पळय हाटल्यान पळय कितें हें तें कोताय ब्लॅक मॅजीक आनी हें तें तेजेर तर एशें कोन्न पळय कोण भावार्थ दोन चल्लें तेंचें निसंटन जालें सगळेंचें एकल्यान 2 जाणांनी 99.9% म्हणटा हांव गोंयकार कातोलिकांचें निसंटन जालें इफेर ना सगळीं
तर आतां पूण आमी सुदर्या बंद करया हें सगळें हें पळय वायट संवसारांत चलता तुमगेले भुरग्यां पळय तुमी बॉसी पोंदा लोकय मारताय तें बंद करय भुरग्यांक युट्यूबाचेर हिंगा थिंगा वचपाचें बंद करय आनीक एशें कोन्न देवागेली खबर सोजमावपाची शिकोवपाची हें भुरग्यांक शिकोवयाय तुमी तांकां धुकलून भुरगीं आसतना तेंचें जिवीत तुमी पिसडून तें दुयेंस भोवन तांकां काबार करूं नाकाय तेंचें निसवणपण करूं नाकाय भुरग्यांचें तुमकां मामा डाडा लागून जाता तें घराचेर पड कितें ओडोता वडिलांक लागून ओडोता 32 हेडिंग आहा जेजूक धरूंक चौकीदारांक पाठवयतात ताचे विशीं फुटफुटून लोक वसल्यो गजाली करता म्हूण फारिजेवांनी आयकलें मुखेल याज्ञिकांनी आनीक फारिजेवांनी ताका धरून हाडूंक चौकीदारांक पाठवयले चौकीदार म्हळ्यार कितें गार्ड इंग्लिशीन गार्ड म्हूण आसतलें चॅक कोता राव कित्याक आतांचीं भुरगीं चडशीं कोंकणी तितुली उलयनाय म्हणटकीच मातशे त्रास जाताय ना न्ही तर सारकें घेया तें चौकीदार म्हळ्यार कितें दिली हिंगा 32 ऑफिसर्स म्हूण दिली हिंगा ओके आसूं सेंट ऑफिसर्स टू एरेस्ट जिजस ओके चौकीदार म्हळ्यार ऑफिसर धर तूं गार्ड म्हळ्यार ना जाल्यार आमी कोण CBI CID लायल्याय म्हणटाय घरां देखून कोणाचें कितें दुबाव आसता घोवा बायलेचे कोण भुरगीं कितें कोताय मायच्या फाटल्यान तेंच फाटल्यान चौकीदारपण कोन्न माय पाय देखून भोंवताय हिंगा थिंगा भुरगीं धांवताय तेदो तेंच्या फाटल्यान मोटरसायकल स्टार्ट मान मोटोर स्टार्ट मान आपूण धांवताय तीं कोणा मेळटाय तीं कितें कोताय ड्रग्स घेताय कितें घेताय जिवीत तेंगे कितको चलवता तें चोवपाक माय पाय देखून चौकीदारपण कोन्न भुरग्यां फाटल्यान धांवताय कॉलेजी हिंगा थिंगा वळयता आसतना भायर सोन बी चोवपाक तेंगे ती कोणा फाटल्यान भोंवताय कोणा घेवन भोंवताय कितें कोताय तें चोवपाक माय पाय देखून चौकीदार जायन तेंच्या फाटल्यान भोंवताय तशेंच कोणा बायलेचो घोवाचे दुबाव आहा घोवाचो बायलेचे दुबाव आहा ती देखून न्हेसोन धांवताय रोखडीं ना जाल्यार कोण तेंगे फ्रेंडां बी सांगताय थिंग वचा तो अमके कडेन गेला फाटल्यान थिंग वचोन चोय तो हूंय वयता कोणा मेळटा कितें कोता कोणागे वयता तें सगळें चोय मो एशें कोन्न हें आमगेलें चौकीदारपण आमगेलें आयज देखून चालू आहा कित्याक तेणें चौकीदार कित्याक धाडले जेजूचे विशीं फुटफुटून लोक असल्यो गजाली करता म्हूण फारिजेवांनी आयकलें तर जेजूक ऑलरेडी देव केलो लोकांनी म्हणल्यार असलें केन्नाच कोणाच्या इज्रायलांत केन्नाच घडोवंक ना कोणाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना आनी कोणाच करूंक ना आनीक हेका कोणाक फारिजेवांक मुखेल याज्ञिकांनी मेळोन चौकीदारांक पाठवयले की जेजू कितें हाल्स म्हणटा जाल्यार तुमी ताका दोरयाय हाडय कित्याक ते चौकीदारांक म्हळ्यार कितें ते चड जाण आहाय तेंगे विटनस पुरो 2 जाणो 4 जाणो 10 जाणां कितू जाण धाडले आसतले तेंगलो विटनस तेका पुरो जेजून कितें रॉंग उलयल्या जेजूक एरेस्ट करपाचो तर हें आमगेलें चौकीदारपण कित्याक लागून जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत पेज येता आमगेलीं भुरगीं हेज्या हाडल्या तेज्या हाडल्या भोंवन आमगेलें नांव पेड्ड्यार जातलें घोऱ्या भशेन नांव वयतलें तेका लागून आमी भुरग्यांची चौकीदारी करपाक भोंवताय म्हळ्यार आमी CID जाताय आमगे भुरग्यां गेलीं वो बायल घोवा गेली ना घोव बायले गेलो एशें कोन्न आमी चौकीदार जाताय जाण एकल्या गेली कित्याक आमचेर आतां आमचे दुबाव जाला आनीक आमगेलें नांव पेड्ड्यार जाता आनीक आमगेलो घराचो सुसेग पेड्ड्यार जाता हेका लागून आमी चौकीदारपण करपाक भोंवताय ना जाल्यार शेजारी देखून अशी चोयताय जोनलांतल्यान आगो हूंय गेलो गो बरें न्हेसोन गेलो मुगो एशें कोन्न देखून शेजारी देखून शेजाऱ्यान चौकीदार कोताय वयताय येता थिंगसान चोयताय मागीर हिंचाताय हूंय गेलोलें आनी हें तें सगळें अशें कोन्न कोताय पूण आतां घरांतू कित्याक कोताय तेंचे पेज येयला की आतां हो मुगेलो घरांतलो मेंबर घराचें नांव पेड्ड्यार जाता घराचें नांव उबोता तर तेंच फारिजेवांक आनीक मुखेल याज्ञिकां जालें आतां तेणी आपल्यागेले ओन मनीस काडल्यात ऑफिसर तेणी दिल्यांचो हिंगसान डायरेक्ट
तेणी हे गेलो आतां हिंगा आहलो हेरोदा गेलो चेड आहलो चलयतालो राज तर तेगेले ते राजा कडेन त्या टायमार राजा कडेन तेणी परवानगी घेवूं ना आमकां चौकीदार जाय जेजूक एरेस्ट करपाक कित्याक जेजू हुरसार मार तेतून जाणाय आमी तेका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना तो जेजूक सोडपाक वतालो जेजूक जेन्ना हुसार मारताले फॉर्मल मारपाक वखतारी तेणें विचारलें कोणा सोडपाचो तेणें म्हणलें जेजू हुरसार मार तर जेजू गेलो कोणा कसलोच गुन्यांव ना म्हाका सगळें खबर आहा बेस बरी पूण या आपल्या गेलें नांव पिड्या जाता आपल्या गेलें पोजिशन वयतलें आपल्या गेलो सुसेग पिड्या जातलो घोराब्याचो पिळगेचो फुडें येतलो तेंगेलो तेंकां पाद्रीपण मेळपा ना लोक हेज हाडल्या भोंवता तेंकां पोजिशन मेळटलें तेगे भार शिस आहाय ते आमगे पोजिशन वचून तेंकां मेळटलें येशें तेशें म्हणून हेका लागून ते जेजूक चोरयां धरपा भोंवताले राजा कोणा खबर नासतना पिलाताक देखून तेजो पायलट म्हणून आहलो तेगे देखून परवानगी घेयलो ना हिंगा डायरेक्ट सांगिल्लें तेणी ताचे जेजूचे विशीं फुटून लोक वसल्यो गजाली करता म्हूण फारिजेवांनी आयकलें मुखेल याज्ञिकांनी आनीक फारिजेवांनी ताका धरून हाडूंक चौकीदारांक पाठवयले आतां हें तेंगेलें पर्सनल चलता तूं कोण कितें कोत म्हणटा तुका हिंगा बारीक कोताय पयलोय आनीक मागीर फॉल्स विटनस लायन मागीर तुका कोर्टान उडयताय आनी मागीर तुका जेलीं पडटा एसो खबर त्यो आनीक हें घडोवन आतां येयना जावपा आमी कितें करपाचें आमी पयलीं पवित्र जावपाचीं जे मेरेन तूं पडे चौकीदारी करून भोंवता दुसऱ्याची तुमगेल्या घरांत ती खबर उलयता हांव ही खबर हिंगा दवरया मिक्स कोनाकाय तुमगेल्या घरां पडे हांव पडे चौकीदारी खबर उलयतालो ही चौकीदारी तुमगेली तरी बंद जावपा जायी वो तुमगेलो भुरग्याचो वो बायलेचो ना म्हूण घोवाचो ज्या मनशाचेर तुमी दुबाव दोवन चौकीदारी कोताय तेंचो गुन्यांव हो न्ही आयकाय बरें कोन्न ती नेणारपणान कोताय वो देवाचेर भावाट नजरेन कोताय वो वायटान रावन कोताय पातकां रावन कोताय हें स्वत खरें तिंता दुबाव ना तूं म्हणचे ती पवित्र जाल्यार अशें करून करपाची ना करपा न्हय ती पातकां आहाय ती वायट जिवितान जियेताय आनीक तेंचेर केन्ना कितें येयन तुमगे चौकीदारी कोता म्हळ्यार ती दुयेंस येयन वो कितें जायन मोन देखून वचपा शकताय ना न्ही देंवसऱ्या गेलो प्लान तुमगेल्या जिवितांत कितें आहा तो खबर ना हिंगा UK देखून जायतो लोक गोंयकारां मोत्ताय आनीक तुमकां सांगिल्लें फाटीं गेले त्या म्हयन्याक फ्लायटाची 5 मोडी गोंय गेल्लीं डायरेक्ट तर हे कित्याक मोत्ताय तें तुमकां सांगिल्लें कित्याक तुमी भुरग्यांक धुकलून बसीच्या पंदाक उडयलें ही कोणाकलीं भुरगीं ती मोन पडे मोडी धाडटाय ती माय पायगे भुरगीं तेणी भुरग्यांक रीत देख शिकोवना कित्याक माय पायकू खबर नासलोली आनीक तेंय भुरग्यांक शिकोवना ना म्हण उपरांत भुरगीं जावंक न्हय कित्याक जशें बी तशें भात म्हणटाय आमी जशें फळ तशीं फळां हेशें आमगेलें गोंयकार कातोलिकां गेलें जिवीत जालें आनीक आजून जाता आजून वयताय मोडी गोंय हिंगसान लंडना सावन जालो ना आजून थांबलो ना तें सगलो गोंयकार लोक आख्ख्या संवसारा आहा तो पवित्र जावपाचो त्या दोणां हें गोंयकारां गेलीं बेगीन मरोना ही ल्हान इदादीचेर तेंकां 100च्या वयर 110 120 कोणा मेळ्ळो न्हय चुये 20 30 40 50 60 70 म्हाजी होडां भितर म्हणटाय आमी फायनल तर बरें लांब जिवीत बरें देवागेले देण्यांनी बोल्लोलें जिवीत कोतोलीं जालें आमी वायट सोडून पवित्र जावपाचें आनीक मागीर ही चौकीदारी करपाची बंद कितको जातली तें आयकाय जेन्ना एक मनीस बरो जालो घरांत उलो मुगेलो पडो व्हिडिओ आयकोता तो पवित्र जाव पयर सांगेल तुमकां व्हिडिओ कोण एकोड्या तेकोडे उडय नाकाय हें तुका रे तियागो सांगो तें तुका तूं एश कोत मरे हिंगा भोंवता मरे थिंगा आमगे आयकना मरे तूं हें कोत मरे वायट भुरग्यां बारा भोंवता तुका तियागो सांगिल्लें सगळें सोड आनी पवित्र जाव आयक हें तुमगेलें हाल्स तुमी देख जेजून आपण कोण देख कोण जेजू चलोन दाखयलें गेलो संवसाराचेर सगळें कोण प्रॅक्टिकल कोण दाखयलें आनी गेलो हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात आनी तें शिसान केलें फाटाफाट तेजे बारबर कोताले आनीक मागीर मरोन तेणी कंटिन्यू केलें आनी तुमी सांगताय हेंचो रे तियागो गेलें
प्रिचींग तूं करे हे करे त्या करे तुका गो हेका गो तेका गो मो हें पळय कोण आयकोता पयलो तूं पयलो पवित्र जाव तुगेलो मागीर तुवें मागीर व्हिडिओ सांगले आतां चोय हांव पवित्र जालो आतां तुमी जावाय घे आयकाय बरें जालें आयकोन तेणी तोरी तुगे आयकोन तोरी तूं पवित्र जालो मो तो आयकोन तो तेणी मुगे व्हिडिओ चोयन तो ती पवित्र जाली व्हेरी गूड तालयां वालोर तुमकां चॅप काडो चॅप्यां ना जाल्यार तुमगेलो वेव्हार तुमगेल्यो कोन्यो चोयन ती ऑटोमॅटीक बरी जातली जोरी तोरी मुगे प्रिचींग आयकोन तर ती बरी जायनाय जाल्यार तुगेल्या वेव्हाराचेर तुगेल्या मोगान आगाप येला म्हणटाय ताका मीठ मार नासलोलो मोग तो तुगेलो मोग आनी तुगेलो दुसऱ्या थंय वेव्हार तूं दुसरें आदार कोता दुसऱ्या तूं टिचींग कोता शिकोयता दुसऱ्यांगे दुयेंस बरी कोताय तें चोयन ती ऑटोमॅटीक देंवसार तुगेलो घरांतलो सोडून आनी घरांत तुमकां सांगिल्लें हें दिसभर चालू दवरे ज्या मनशाक राग येता तेगेलो रूम सोड्याय ह्या रुमांनी घाल्याय जो मेंबर घरांतलो तुमचेर एगेन्स्ट आहा तेका हें देवा गेलें पळय लायक जायना तेगे रूम सोड्याय तेका सोड्याय तेका धाड्यांनी पिकोय नाकाय धाड्यांनी पिकोयलो पोपाय भूल लागना तर तो ऑटोमॅटीक तेगे सोड्याय आनी दुसरी घरां घाले आनीक देंवसार घरांतलो धांव मारतलो आनी तेकाच पवित्र जावपा इजी जातलें कित्याक त्या मनशाचे कुडीचें कांय ना तें उमक्या मनशागे नांव घेवन हो बोर न्ही तें चेड बोर न्ही तो चेड बोर न्ही तेजें कांय ना तें तेजे भितर देंवसार आहा तें प्रॉब्लेम आहा दर एका मनशाक पूण आमी कितें कोताय आमी राग त्या मनशाचे काडटाय वा त्या भुरग्याचे काडटाय तें भुरगीं स्वतायत म्हणून ना तेजे भितर देंवसार आहा तो तुका स्वतायता आनी तुगेलो सुसेग पेटाकून तुका डिप्रेशनाक घाता आनी तुगेलें थिंगा निसंटोन कोता कित्याक तूं पवित्र ना जॉन 7 पावलें वर्स 28 काल आमी चोयतालीं देखून देव मंदिरांत शिकयताना जेजून आड्डून म्हणलें तुमी म्हाका वळखतात खरें आनीक हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणोत खरें म्हणल्यार हांव म्हजेच वस्तूंगेन येवंक ना म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखनात हांव जाल्यार ताका वळखता कित्याक हांव ताचे तावन आयलां आनीक ताणें म्हाका पाठयला तर जेजू हिंगा म्हणटा आमी काल चोयलां जेजू हिंगा म्हणटा तुमी ताका वळखनात कोणाक स्वर्गीच्या बापाक कित्याक स्वर्गीचो बाप म्हणून संवसारांत केन्ना खंयच्या हेणी प्रोफेतान देखून सुटावे करून सांगोंक ना नाजाल्यार लोकांनी केन्ना आयकोना तर हेका लागून जेजू ताका कन्फर्म कोत्ता की तुमी देव म्हज्या बापाक तुमी वळखनात ना जाल्यार तुमगेलो वेव्हार तुमगेल्यो कोन्यो चोयन ती ऑटोमॅटीक बरी जातली जोरी तोरी मुगे प्रिचींग आयकोन तर ती बरी जायनाय जाल्यार तुगेल्या वेव्हाराचेर तुगेल्या मोगान आगाप येला म्हणटाय ताका मीठ मार नासलोलो मोग तो तुगेलो मोग आनी तुगेलो दुसऱ्या थंय वेव्हार तूं दुसरें आदार कोता दुसऱ्या तूं टिचींग कोता शिकोयता दुसऱ्यांगे दुयेंस बरी कोताय तें चोयन ती ऑटोमॅटीक देंवसार तुगेलो घरांतलो सोडून आनी घरांत तुमकां सांगिल्लें हें दिसभर चालू दवरे ज्या मनशाक राग येता तेगेलो रूम सोड्याय ह्या रुमांनी घाल्याय जो मेंबर घरांतलो तुमचेर एगेन्स्ट आहा तेका हें देवा गेलें पळय लायक जायना तेगे रूम सोड्याय तेका सोड्याय तेका धाड्यांनी पिकोय नाकाय धाड्यांनी पिकोयलो पोपाय भूल लागना तर तो ऑटोमॅटीक तेगे सोड्याय आनी दुसरी घरां घाले आनीक देंवसार घरांतलो धांव मारतलो आनी तेकाच पवित्र जावपा इजी जातलें कित्याक त्या मनशाचे कुडीचें कांय ना तें उमक्या मनशागे नांव घेवन हो बोर न्ही तें चेड बोर न्ही तो चेड बोर न्ही तेजें कांय ना तें तेजे भितर देंवसार आहा तें प्रॉब्लेम आहा दर एका मनशाक पूण आमी कितें कोताय आमी राग त्या मनशाचे काडटाय वा त्या भुरग्याचे काडटाय तें भुरगीं स्वतायत म्हणून ना तेजे भितर देंवसार आहा तो तुका स्वतायता आनी तुगेलो सुसेग पेटाकून तुका डिप्रेशनाक घाता आनी तुगेलें थिंगा निसंटोन कोता कित्याक तूं पवित्र ना तर आज हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां रोजार करया
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजूच्या नांवान बापा. वोड 32. ताचे विशीं फुटफुटून लोक वसल्यो गजाली करता म्हूण फारिजेवांनी आयकलें. मुखेल याजकांनी आनीक फारिजेवांनी जेजूक धरून हाडूंक चौकीदारांक पाठयले. तेन्ना जेजून म्हणलें, आनीक इल्लो वेळ हांव तुमचे मदीं आसां. आनीक उपरांत म्हाका पाठयला ताचेशी वेतां. तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांव तुमकां मेळचो ना. हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. जिदेवान एकामेकाक म्हणलें, आमकां मेळोना जावंक हो खंय वचूंक करता काय. जंय विदेशां मदें आमचो लोक शिंपडला थंय विदेशांक शिकवण दिवंक वेतलो काय. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनीक हांव तुमकां मेळचो ना. आनीक हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो म्हणटा. ताचो अर्थ कितें? आनी मागीर कितें म्हणलां, तुमी म्हाका सोदल्यार पासून हांव तुमकां मेळचो ना. आनीक हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. आतां कोणा सांगत तो? जिदेवां सांगत तो. कित्याक हिंगा तेणी चौकीदारांक धरून जेजूक धरूंक चौकीदारांक पाठयतात. तर हो आतां हो पळय प्लान काडटा ताका दवरपाचो. ते मनशा जेजू सांगता की तुमच्यान ताचे विशीं फुटफुटून असल्यो गजाली करतात म्हूण फारिजेवांनी आयकलें. मुखेल याजकांनी आनीक फारिजेवांनी ताका धरूंक हाडूंक चौकीदारांक पाठयलेत. तेन्ना जेजून म्हणलें. आतां जेजू चौकीदार जेजू धरपा येयले आनीक जेजू तांकां सांगता, आतां आपूण थोडोसो वगत तुमचे मदीं आहा, चड न्ही. सारकें थिंगा साप बरयलां. थोडो वेळ म्हळ्यार आमी जाणा जेजूगेली मिनिस्ट्री फकत 3.5 वर्सां. आनीक आमी संवसारांत जिवीत भर आमच्यान जेजूगेली मिनिस्ट्री आमच्यान फुडें व्हरोन लाखांनी लोकांक आमी पवित्र करून तांकां स्वर्गार व्हरपाक जाता आमच्यान. जेजून फकत 3.5 वर्सां करून मागीर सिसांनी मुखार वयलें. आनीक आतां चोया तुमी वर्ल्ड लार्जस्ट आहाय. तर आमी सगल्यांनी तर पवित्र जायन फुडें वयल्यार चोया तुमी कितें जाता तें. संवसार एक पॅराडायस जातलो जें जेजून आमकां जिखोन घेयलां पोत्तून इडन गार्डन. जेजू बोली जालो आपलें रोगत दिन. जो गुन्यांव जें पातक आदां येवन केलोलें तें जेजून आपल्याचेर घेयलें. आपल्यागेलें रोगत भेटयलें आनीक सगल्या मनशा कुळाक साल्वार केली. तर हें आतां आमच्या हातीन आहा. आमी साल्वार जावपाचीं ओर आहाय तशीं रावन इफेर्न वचपाचीं. तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांव तुमकां मेळचो ना. हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. तर जो पातकी मनीस आहा तेज्यान जंय पळय जेजू आहा थिंगा वचपाक जायना. हे पळय जेजूक मारपाचो प्लान काडटाय. आनीक आज पासून पळय जेजूचेर तेणी बावट दवरलो ना. कोण ते हे फारिजो धर्मशास्त्री कोणा गेले? हें गेले जुसां गेले. आज पासून तेणी जेजूचेर बावट दवरलो ना की जेजू देवाचो पूत. ते आजून जेजू केवपा रावताय पयली पाटी. आनीक जेजून सांगिलां आपूण दुसरी निमाणी पाट येतलो, पोत्तून येतलो आनीक सगल्यांची झडटी कोतलो. त्या दोना सगळे ज्यूस इफेर्नात. ते आनी सांगपाक गरज ना. ते जेजू पयली पाट येतलो म्हणून ते रावताय. कित्याक तांकां धर्मशास्त्रांनी आनीक फारिजोवांनी राजाच्या कानाक घायलें. आपल्यागेल्यो बुसका, आपल्यागेलें काम, आपल्यागेलें पाद्रीपण नोपोत जातलें. ह्या दिसा सावन हिंगसान काबार जातलें जेजूगे नांवाचेर. तेका लागून तेणी जेजूक मांदून घेवंक ना. फोटी मारून तेणी जेजूक देवाचो पूत म्हणून नाकारलो. इतलें अजापां मिलाग्रो करून इतलें बरोवन दवरून ते आज पासून जेजू देवाचो पूत म्हणून मानपाक भिताय. तसोच आनीक जायतो लोक आनीक बिलियनांनी तेय माननाय. कित्याक लोकांक ताचे कान भरल्याय. लोक फकाणां कोत्ता
आनीक तें तांकां चड माल पडटा संवसारांतूच. मागीर माल पडपाक सोडय तुमी. मागीर म्हणटा सासणाच्या सासणाक म्हाजी आनी उपाव ना. आतां जेन्ना तांकां माल पडटा तांकां एक उपाव आहा. तांणी ते फोटींचेर होंठ मारून तो फोट पड तांकां सांगता लोक तांकां सोडून तेणी पवित्र जावपाचें, कातोलीक जावपाचें आनीक तेन्नाच तांकां स्वर्गीचें राज आनीक बरें जिवीत मेळटलें संवसारांत. ही आनी दुसरी सिस्टम ना. ताका लागून हांवें तुमकां सांगिलां कातोलीक हांगा पयलीं सगलीं आमी पवित्र जाया. आनीक आमगेलो वेव्हार, आमगेलो मोग, मीठ मेर नासलेलो मोग लोक चोयन लोकांकूय म्हाजें दिसतलें की आमी आमचें ओतमें तशें आमची फामील आनी पिळग्यो सांबाळ्ळ्यो चड बऱ्यो सांबाळ्ळ्यार. आनीक तीं जरूर सांबाळटलीं. कोणाक पांयाचे कुराड मारून पांयो कातरून घेवपाची गरज कोण करपाचो ना तेशें कोन्न. आनी कोणाक गरजूय ना. कित्याक देवान जोण एकल्या मनशाक एक मनीस आपल्याचे पदवेन आनीक बळान आनी आपल्या जायते चिन्नांनी जियेपाक देवान रचलें. देवान मनशाक रचून हुकूम घालो आख्ख्या संवसाराचेर तूं तुजी हुकुमशाही चलयतलो. संवसाराचेर आनी सगळे वस्तूंचेर. संवसाराच्या मनशांचेर न्ही. हें मातशें करेक्ट कराय तुमी. तियागून सांगलोलें सगळ्यांचेर हुकूम चलयतो म्हूण ना. फकत मनशांचेर. हें तुमी सगळें वायट करपाचें सोड्याय. मनशाचेर हुकूम चलोवपाचो आनीक मनशाच्या फाटल्यान घरांतल्या मनशाच्या फाटल्यान CID लावपाचें हें सगळें सोड्याय. काल तुमकां बरें करून एक्सप्लेन केलां. हांव आसतलो थंय तुमच्यान येवंक जायना. पातकी मनशांक आनीक थिंगा वचपाक चान्स ना. जेजू साप साप असो हिंगा आमकां सांगता. जिदेवानी एकामेकाक म्हणलें तर आतां हो जिदेव पड आसलेलो तो चिंतूंक पडला की थोडे जिदेव सामारिया हिंगा थिंगा धांडायल्ले ते कायदो पाळनाय. वा भायले जाती कडेन काजो जाले. लेबनन, टर्की, सिरिया, इजिप्ट ह्या गांवांनी लोक पळोवन गेलोलो. आपल्यागेलो जीव पडटा थिंगा. आनीक गोडे तांकां सांगलें की जेजू ह्या गांवांत वयतलो आनीक थिंगा बरे सारके ज्यूस पडे आहाय कायद्याचे. तांकां थिंगा गेल्यार तांकांय भायर घाताय. तर तांकां वचपाक मेळपाचें ना थिंगा. तेणी तें हिसाब मारलो, तें कोंत मारलें तेणी. तर जेजू हिंगा गोडे थोडे वर्स शिकयत आनी मागीर तो गोडे हिंगाचो गालिली, इज्रायल, जेरुजालेम हिंगाचो गोडी भायर सोन मागीर भायल्या प्रांतांनी वचत म्हणून. जिवा उदकाची जोर 37 उत्सवा निमाणे आनीक दोबाजीक दिसा उबो रावन जेजूक आड्डून म्हणलें कोणाक जर ताण लागल्या ताणी म्हजेशी येवचें आनीक म्हजेर भावाट ठेवतात ताणी पिवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. ताचे भितर जिवा उदकाच्यो जोरी घोशघोशीत व्हांवतल्यो. जीं कोण जेजूचेर भावाट ठेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें. जेजू अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. तर हिंगा आतां उत्सव चलता. दोबाजीक उत्सव जायते दिसांचो तो. निमाण्या आनीक दोबाजीक दिसाक फेस्ताच्या सेम भाशेन तें 8 दिसां कितें फेस्त जाता तें थिंगा. आमी गोंय म्हणटा 10 दीस कोताय. आनीक निमाण्या दिसाक उबो रावन जेजून आड्डून म्हणलें जेजू सगळ्यांक आयकोंक जाय म्हणून हॉर्सान म्हणटालो की जेजूगेली मिनिस्ट्री ही लिपोवन खंय गोली वचोन इंदिरा भाशेन ना जाल्यार बेब्या भाशेन बांयत वचोन एशें कोन्न भियोन चिकना भाशेन पोल्ट्रीन रावन बोब माताय तेशें कोन्न भियोन जेजून बोब मारलो ना. जेजून विटनस सगळे विटनसांक लागीं दवरून जेजून आपल्यागेलें कार्य केलें. कित्याक संवसारांत फुडें जेजू मत्तूच दुसऱ्यान फोटी देखून सांगल्यार ती केशीची फोटी सारकी जावपाक चान्स ना. कोणाक जोर तोर ताण लागल्या ताणी म्हजेशी येवचें आनीक म्हजेर भावाट ठेवतात ताणी पिवचें. तर आतां जेजू कितें म्हणटा कोणाक ताण लागल्या तेणी म्हजेशी येवचें आनीक म्हजेर भावाट ठेवतात ताणी पिवचें. पयलीं कितें करपा पडटा भावाट दवरपा पडटा. म्हजेर भावाट दवरतात ताणी पिवचें. आमी कातोलीक जायन जेजूशी येयल्याय आमी. आमकां मायंड पायन आमकां
कातोलीक जायन मूळ पातकां तुली आमकां मेकळी केली. पूण माय पाय पातकां रावन पोत्तून आमचें निसणटण जालें. आनीक हे भाशेन लोक आतां भुरगोच मोत्ता कित्याक तेंगेले मायन पायन ताका शिकोवन ना म्हणून ते काजार जायन तेगे भुरगीं जालीं, बरीं गोड जालीं. तरी पूण तेंगेले गिन्यानाची पोंटी आजून पेटलोली ना. तांकां आनीक तेंगेले माय पाय जितें आहाय जाल्यार आनीक तेंगेले भुरग्यांक आनीक तशेंच तेंगेले पिळगेक तांकां सगल्यांक शिरापांनी आनीक वायटान तांकां जियेवपा जाय. जो शिराप आनीक जें वायट जेजू इचिनी पयलीं संवसारांत आहलोलें ते नेमान तीं जियेताय. आनीक तेंचें म्हाजें निसणटण संवसारांतूच. कोणाक जो ताण लागले तांणी म्हजेशी येवचें. आमी आतां गेलोलीं आहाय, कातोलीक जालो आहाय आमी, बाय बर्थ म्हणटाय आमी. पूण आतां दुसरें नांव पळोवन लूकवॉर्म कातोलीक म्हूण नांव पडलां आमकां. आनीक म्हजेर भावाट ठेवतात तांणीय पिवचें. तर पयलो फर्स्ट हिंगा कायदो आहा, भावाट ठेवतात. जेजून सदां म्हणलें म्हजेर भावाट दवरलो देखून तुज्या भावाटान तुका बरो केलो वा बरें केलें. वच आनीक पातक करिनाका. तर हें सारकें कंपल्सरी आमकां कातोलिकांक. पूण आमी कितें कोताय, आमी सदां सदां पातक कोताय आनीक जेजूचेर भावाट दवरनाय. मागीर देंवसरान वायट घायल म्हणटू आमचेर मागीर आमी हिंगा थिंगा इश्टेपणी सोदून धांवताय. सायबिणीक सांतांक खुर्सांक आनी खंय हात लावपाच्यो आनी गाडयां बरोबर हिंगा धांवपाचें सगळें आमी करपा वयताय. मागीर कितें ब्लॅक मॅजीक जादू आनी कितें सगळें आमी मागीर वचोन कोताय कातोलिकां. मुगेली शामाय कोताली, सांगेली तुमकां. पुडे अशें हाडून घरां लांबयताली वयर तांबड्या लुगटाचे बी तशें करून. तर हें आमगेलें बंद जावपा जाय. ना तो शिराप सगळे गोऱ्याबेचेर ओडोतात. मुगे शामाय गेल्या चेड्याच्या चुडाचेर ओडलो. आतां मुगे डॅडी ती तेंचेर ओडलो. आतां मुजेरूय ओडलेलो तो हांवें बंद केलो. तर जाण एकल्याक आमकां देवान शक्ती पदवी आनीक आमकां जाण एकल्याक अधिकार दिलो आहा. आमगेलें जिवीत आमी सांबाळपाक ह्या फासांतुलें, आमी कोणाच्या फासांतुलें आनीक संवसारांतूय सारकें सुण्याचे भाशेन जियोवपाचें. आनीक आतां UK देखून जायतो लोक मोत्ता सारको कातोलिकां गोंयकारां. तर आमी हें सारकें सिरियस घेवपा जाय. आनीक हें जाता तितू बेगीन आमी ही पडे वाळटी लागलो आमकां कातोलिकां ती आमी मारून उडोवन तेजे DDT मान नाजाल्यार व्हडलें कितें बेगोन म्हणटाय तें मान आमी तें काबार करपा जाय. पूण आमगे बेगोन बीन आमगेलो गोंयकार भुरगीं जीव दिताय. एश जालो आहा तें कोणा माय पायक लागोन. फुडलें जोत वयता तशेंच फाटलें जोत वयता. पूण म्हजे भाशेन हें तुमी पळय हेरिडिटरी आहा ही पळय लायन ती बंद करपा जाय. तुमगेलें कार्य जावपा जाय फकत जेजू गेलें. म्हजेर भावाट तेवतात तांणी पिवचें. तूं तो पवित्र जालो तेदना तुका देवाचे भेटवणेंत बाग आहा. हिंगा जेजून ताण लागलें म्हळ्यार कितें उदकाची हिंगा एग्जाम्पल घेयला उदकाचो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झरी घुशघुशीत व्हांवतल्यो. जीं कोण जेजूचेर भावाट थेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें. जेजू अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. तर हिंगा आमकां कितें मेळटा, आमी म्हणटाय ही बायबलाची वड ती ताचे भितर जिव्या उदकाच्यो झरी घुशघुशीत व्हांवतल्यो. हेजो मिनींग कितें, जीं कोण जेजूचेर भावाट थेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें जेजून अशें म्हणलें. तर तूं पवित्र जातूच तेदो म्हणून पवित्र आत्मो येयलो ना बरयलो आहा. जेजू मोत्री धाडटो पेंटाकोस्ताक. तर पवित्र आत्मो येतूच तुवें मनशाच्या संवसारांत पवित्र आत्मो येयलो पेंटाकोस्ताक. आनीक जेन्ना तूं पवित्र जाता आज तुज्या जिवितांत तेन्ना तुजे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झरी घुशघुशीत व्हांवतल्यो. म्हळ्यार कितें, तूं म्हजे भाशेन काम करपाक लागतलो देवा गेलें. जेजू गेलें कार्य तूं फुडें व्हरतलो शिसाचे भाशेन. जे पळय शीस
पवित्र आत्मा तेंचेर येतच तेणी घोशघोशीत व्हांवतल्यो जोऱ्यो जाल्यो त्यो कोण सगळे शीस आनीक तशेंच तेंचेर पळय कोणें भावार्थ दवरलो पवित्र जालीं तेणी सगळ्यांनी आयज पासून सांतांनी सायबीण मायन म्हण तूं आनीक सगळ्यांनी व्हड व्हड मनशांनी सांतांनी सगळ्यांनी आपल्या जिवितांतल्यो घोशघोशीत व्हांवतल्यो झोरी करून लोकांक तांणी पवित्र केलो आनीक ती पवित्रकाय घेवन आमी आयज पासून हिंगा पावलोलीं आहाय तर हें सगळें जेजूक आनीक आपोसलांक आनीक तेजे उपरांत कोडपडे जेजूगेले शिस्त जाल्ले जेजून सांगिलां वचोन आपल्यागेले डिसायपल्स करयाय सगळे संवसाराचे आनी बरी खबर परगटाय आनीक तांकां शिकोयाय तर हें आमी करपाक पावतलीं केदोना जेदना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून आमी पवित्र जातलीं वय हें जेजून केलां तें म्हज्यान करपा जाता वय म्हजें हें दुयेंस जेजूच्या नांवान सारकें बरें जालें कित्याक बायबलाचेर बरयलो आहा युअर फेथ हॅज हिल्ड यू म्हळ्यार कितें मुगेल्या भावार्थान हांव ऑलरेडी बरो जालो बाय द स्ट्रायप्स एंड ब्लड ऑफ जिजस क्रायस्ट यू आर ऑलरेडी हिल्ड बायबलाची एक बोळी आहा तर आमकां दुयेंस म्हणटा तें आमकां कातोलिकांक पवित्र कातोलिकांक ना कायद्या ना देवाचे पद्दतीन आमकां कातोलिकांक दुयेंस कितें जावं जोर थोडी बारीक कितें करून दुयेंस धरया तुमी कातोलिकांक तें ना तें कित्याक लागून जाता तें माय पायक लागून जाता कित्याक मायन पायन आमकां पवित्र करूंक नाय आनीक आमी पवित्र जावंक नाय तर तेका लागून ही दुयेंसां पेस्पिड्या गरीबसाण काम वयता आनीक मागीर तुमी नाका आसलोलीं कामां हातपांय मान करपा सोदताय चोरयां हें तें आनीक मागीर हिंगा 13 वरां 14 वरां 2 काम कोन्न 3 काम कोन्न हिंगा मागीर तेंगेलो बेगीनूच जीव वयता युकेक तर जोरी तोरी तुमी देवागेली खबर आयकोन तुमी एक घोशघोशीत व्हांवतली जोर तर जालोली जाल्यार सगळे कातोलीक पवित्र जायन सगळ्यांक बरें बरें काम आसपाचें बरें पुश्टार आसपाचें तशेंच आमच्या गोंयांत बेबदिकाय आनीक केसोली म्हणटाय तें वायट ड्रग्स आनी हें तें वायट आमगेल्या गोंयांत वचपाचें नासलोलें कातोलिकांच्या मोदें तर हें सगळें वचपाक आमगेलो दर एक कातोलिकागेलो गुन्यांव हो गोवोरमेंटाचो गुन्यांव न्ही तुमी म्हणटाय गोंयां लोकांनी पेड्डा केलें ना भायलो लोक येवन गोंयां पेड्डा केलें म्हणटाय तुमी ना हें कातोलिकांनी आमगेलें गोंयां सारकें पेड्डार करून उडयलें आनीक गोंयच्या सायबाचें नांव सांताचें नांव सांत जुजेवाज आनीक पाद रागनल आनीक हेर हिंदेचें सांताचें नांव आमी सारकें मातयेंत उडयलें सारकें कोण आमी सांता भाशेन जावंक नाय फकत हे दोग तीग जाण सोडून आनीक हेर गोंयचो लोक गेलो खूंय सारकें सोंपो आन्सर तो आनी तुमकां सांगपाची गरज ना सोदां बोब माता खूंय गेली ती ही व्हडली पहेली न्ही तूं तर पवित्र ना ओजापा मिलाग्रो कोना दुसऱ्यांक बरें कोना जाल्यार तुगेलो ओत्मो इफेर नात शेवटी आनीक संवसारांत वायट 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 तूं खूंय जावं तुगेलें दुयेंस केन्नाच बरें जावपाचें ना जे मेरेन तूं दुसऱ्यांक भोगसून सगळ्यांक एक सारको मोग करून मीठ मेर नासलेलो मोग करून तूं तो चलपा लागलो जाल्यारीच तुगेलें जिवीत पयलें साल्वार जातलें तुगेलो ओत्मो म्हळ्यार सोल होली स्पिरीट न्ही तुजेर पवित्र ओत्मो येतच तुगेलो सोल साल्वार जातलो कास्तींतलो दुयेंसांतलो तुगेली कूड साल्वार जातली पयलीं संवसारांत कुडीक दुयेंसां लागपाचीं नाय कित्याक जेजूक दुयेंसां लागोंक नाय तशेंच देवूय आमचो पवित्र आनीक दुयेंसां विणे गॉड इज ऑल मायटी ऑल होली ऑल पावरफूल तो रचतल्या देवाक देखून दुयेंसां नाय आदां एवेक दुयेंस नासतना रचिलोली ते भाशेन आमकां जेजून केलें हें देंवसराक संवसारांत हारायन संवसार जेजून पोत्तून जिखोन गेलो आनीक जो मनीस जेजूगेलें कार्य करता पवित्र जायन तेज्यानूच तें बरेंपण आपणावंक जाता आनीक तेकाच तें मेळटा आनीक ते मनीस जोरी घोशघोशीत व्हांवतल्यो ना जाल्यार आमगेलीं भुरगीं बाळां दुयेंसांत पेस्त पिडेंत मरतलीं ऑपोजीट तें तेजें
आय एम लायक ए ट्री प्लांटेड बाय द रिवर्स ऑफ लिव्हिंग वॉटर. तर तूं थंय पवित्र ना, तुजे भितर वतमो येवपाक शकना, आनीक वतमो तर तुजे भितर येयना जाल्यार तुजें निसणटोन जायते कडेन बायबलाचें मेळटा. तुजें मरण जेनसिसा मेळटा पयलेंच. तुवें रुखाचें फळ खायल्यार तुजें मरण. तर ती वळ आजून देवागेली चालू आहा, ती आजून कॅन्सील केलो ना. तर जो लोक पळय वायट रस्त्यान चलता, पातकान राग दोन कॉम्पिटिशनान आनीक सोशल मिडियाचेर पळय हें तें घाता आनीक स्पॉन्सर हें तें सोदून भोंवताय आनीक मागीर तुमकां म्हणटाय देव बरें करूं. तेंगेल्या उतरान तुमकां एक पयशाचो फायदो जायना ना म्हणून तुमगेलें जिवीत तुमकां न्हवसरूंक चान्स मेळना. कित्याक तुमकां ते बांदपासान बांदून दवरताय आनीक तुमी फुलताय. तेणें म्हाका सोशल मिडियाचेर नाजाल्यार युट्यूबाचेर सगळ्यांचे शुभेच्छा माजार म्हाका देव बरें करूं. आनीक आतां म्हाका देव जायतें बरें करतलो. कित्याक हांवें ताका लाखांनी स्पॉन्सर केला, हांवें ताका हें दिलां तें दिलां. तर तुमी आतां फुलोवन पापड जाताय. आनीक जो मनीस रेंयचें पळय घर बांदिता तेगेलें घर लोट येता आनीक उडोवन आंवोन वेता, मोडोन वेता. हें आमगेल्या गोंयकारांक सुमनाक 1 वर आमी मिसा वयताय आनीक उरलोलीं 12 वरां कितें आख्खे दीसभर सुमनभर आमगेल्या घरांत हें वसोता कितें यूट्यूब, कांतरां, तियात्र, कॉमेडी, सिरियलां आनीक कितें वेस्टर्न म्युजीक आनी कितें कॅरल सिंगींग. हितून जेजू ना. आनीक बरें तुका जिवीत मेळपा हेजी कांय गरज ना. हो तुका लोक फोटयो सांगोन जेजूच्या नांवान, सायबिणीच्या नांवान, सांत्याच्या नांवान व्हडलीं व्हडलीं घान स्टार्टिंगाक तुमकां देव बरें करूं म्हणून आनी कोणाच्या आदारान आनी हेज्या तेज्या आदारान पळय लोक तुमकां ह्यो फोटयो सांगता. तेणी तुमकां बांदपासान देंवसरान बांदून दवरूं हाय आनीक तुमचें निसणटोन तेंचें जाता, तितलेंच तुमचें निसणटोन जाता आनीक पास्टूय जाता. आमी चोयलां सगळीं जाणां वळखोन कोण मनीस पळय सोशल मिडियाचेर आहा वा हितून तितून आहा कार्यक्रमांनी तांकां सगल्यांक तांचें निसणटोन कितें जालां आनी कितें जाता आनीक तेंगेलीं भुरगीं कितें भोगताय तें तुमी चोयाय. कित्याक तेंचे भितर ह्यो घोशघोशीत व्हांवतल्यो झोरी नाय. तीं लोकां फोटी सांगोन ते तुमकां देव बरें करूं, एका देव बरें करूं, तेका देव बरें. ते आहाय पातकांत, ते आहाय वोंदावण्यांत, ते आहाय देंवसराच्या चोपक्यांत आनीक तेंचेर पळय लोटोन येयलां. तें तेंच्यान सोंसूं जायना आनीक तुमकां ते फकाणां करून तुमची म्हणटाय तुमकां देव बरें करूं. तितून तुमकां वायट मनशान तुमकां देव बरें कितले पाटी 1000 पाट म्हूण ना जाल्यार नाकान देखून हुरीसकान देव बरें करूं म्हणून तुमकां सांग. तेजो तुमकां एक पयशाचो तुमकां फायदो जावपाचो ना. हांव तुमकां सोबे माजार सांगता. तर ह्या फासांतुलीं, ह्या देंवचारांतल्या चोपक्यांतुलीं, सोशल मिडियांतुलीं भायर सोराय. हो न्यूज आनीक हें सगळें वायट दिसभर तुमी चोयताय आनीक फकत 1 वर तुमी सुमनाक मीस आयकताय आनीक घडये 20 मिनटांचो तेर्स कोताय. तोय जाल्यार तुमकां खबर ना तेर्स तुमी कित्या लागून कोताय तो. तुमी धाडायन तो तेर्स काबार कोताय आनीक तुमकां तुमचेर वायट ओडोता. मागीर तुमी धांवपा लागताय रेस. 39 चॅप्टर 7 जीं कोण जेजूचेर भावार्थ तेवतलीं आसलीं तांकां वतमो मेळचो आसलो. हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें जेजून जेजू आजून महिमेवंत जावंक नासलो देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. लोकां मदें जेजू विशीं मोतां. आतां हिंगा हेडिंग आहा 40 भितर सोदताय आमी चॅप्टर 7 वर्स 40. जॉन हीं उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें होच तो क्रिस्त. पूण हेरांनी म्हणलें क्रिस्त गालिल्यांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. तर आतां जेजूचे विशीं जायतीं मोतां हांचो हेडिंग आहा. तर जेजूक लोकांनी मानून गेलो की तो एक व्हडलो मनीस. थोड्यांनी मानून गेलो तो देव आनी थोड्यांनी सांगिल्लें हीं कामां देंवसरा कडेन जायनाय. बरें करपाचें, बुद्ध धाडपाचें म्हणटच तुमकां कळोन येयलें हीं कामां फकत देवा कडेन जाताय. तर जेजू देव म्हणून आमकां हिंगा कळोन येयलां. तर जायतो लोक तुमचे कडेन विचारतलो जेजू म्हळ्यार देव म्हळ्यार खंय बरयलो हांवें चोय. सगळे आख्खे जॉना आनी आख्खे मॅथ्यूवांत इंग्लीश ना मॅथ्यू कोता तितून काल सांगिल्लें सगळ्या हितून वसाय तुमी गॉस्पल 4 गॉस्पल तांकां आसूं जाय.
जॉन म्हणून सांगाय आनी हेरूय तिनूय सांगाय. चारय गॉस्पल तांकां वाचूं आनीक तुमचे वयलो भार तुमी सोड्याय. कित्याक ते फोटी मारपाचे तुमकां एक क्वेशन विचारल्यार दुसरे क्वेशन विचारतले. ज्युसाच्या परी ते कित्याक ज्युसान तेदो जेजूको क्वेशन विचारली. कित्याक जेजू हाल सांगता तितका मग ताका दवरपाक पवित्र जावपानी. तर एश कोन्न तुमकां ते हाल्स क्वेशनां विचार तुमकां ते रावणे बोटाचेर धुतले तर तांकां तुमी एकूच आन्सर दियाय. सगल्याक बरयलो हा आख्खे चारय गॉस्पलांचेर वाचून तुमी चोयाय तुमच्या दोळ्यांनी. हांव सांगत म्हणून आयकनाकाय. हें उतर स्वत खरें जिवें उतर. हें वाचून तुमी चोयाय इतलें सांगाय तांकां. नाजाल्यार मुगे व्हिडिओ हे फॉरवर्ड कराय. जिदेवान एकामेकाक म्हणलें आमकां मेळोन जावंक हो खूंय वचूंक करता काय. जंय विदेशां मोदें आमचो लोक शिंपडला थंय विदेशांक शिकवण दिवंक वेतलो काय. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनीक हांव तुमकां मेळचो ना आनीक हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो म्हणटा. ताचो अर्थ कितें. आतां जेजू हिंगा साप साप दाखोवन दिता म्हाका देव बापान धाडला आनीक हांव तुमच्या मोद्यां सोडना परतून वयतलो रोखडोय. तर आनी मागीर कितें म्हणलां तुमी म्हाका सोदल्यार पासून हांव तुमकां मेळचो ना आनीक हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. आतां कोणा सांगत तो जिदेवां सांगत तो. कित्याक हिंगा तेणी चौकीदारांक धरून जेजूक धरूंक चौकीदारांक पाठयतात. तर हो आतां हो पळय प्लान काडटा ताका दवरपाचो. ते मनशा जेजू सांगता की तुमच्यान ताचे विशीं फुटफुटून असल्यो गजाली करतात म्हूण फारिजेवांनी आयकलें. मुखेल याजकांनी आनीक फारिजेवांनी ताका धरूंक हाडूंक चौकीदारांक पाठयलेत. तेन्ना जेजून म्हणलें आतां जेजू चौकीदार जेजू दवरपा येयले आनीक जेजू तांकां सांगता आतां आपूण थोडोसो वगत तुमचे मदें आहा चड न्ही. सारकें थिंगा साप साप बरयलां थोडो वेळ म्हळ्यार आमी जाणा जेजू गेली मिनिस्ट्री फकत 3.5 वर्सां आनीक आमी संवसारांत जिवीत भर आमच्यान जेजू गेली मिनिस्ट्री आमच्यान फुडें व्हरोन लाखांनी लोकांक आमी पवित्र करून तांकां स्वर्गार व्हरपाक जाता आमच्यान. जेजून फकत 3.5 वर्सां करून मागीर सिसांनी मुखार वयलें आनीक आतां चोयाय तुमी वर्ल्ड लार्जस्ट आहाय. तर आमी सगल्यांनी तर पवित्र जायन फुडें वयल्यार चोयाय तुमी कितें जाता तें. संवसार एक पॅराडायस जातलो जें जेजून आमकां जिखोन घेयलां परतून इडन गार्डन. जेजू बोली जालो आपलें रोगोत दिन जो गुन्यांव जें पातक आदां येवेन केलोलें तें जेजून आपल्याचेर घेयलें आपल्यागेलें रोगोत भेटयलें आनीक सगल्या मनशां कुळाक साल्वार केली. तर हें आतां आमच्या हातीन आहा आमी साल्वार जावपाचीं ओर आहाय तशीं रावन इफेर्न वचपाचीं. तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांव तुमकां मेळचो ना. हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. तर जो पातकी मनीस आहा तेज्यान जंय पळय जेजू आहा थिंगा वचपाक जायना. हे पळय जेजूक मारपाचो प्लान काडटाय आनीक आज पासून पळय जेजूचेर तेणी बावाट दवरलो ना. कोण ते हे फारिजो धर्मशास्त्री कोणा गेले हें गेले ज्युसां गेले. आज पासून तेणी जेजूचेर बावाट दवरलो ना की जेजू देवाचो पूत. ते आजून जेजू केवपा रावताय पयली पाटी आनीक जेजून सांगिलां आपूण दुसरी निमाणी पाट येतलो परतून येतलो आनीक सगल्यांची झडटी कोतलो. त्या दोळा सगळे ज्यूस इफेरनात ते आनी सांगपाक गरज ना. ते जेजू पयली पाट येतलो म्हणून ते रावताय. कित्याक तांकां धर्मशास्त्रांनी आनीक फारिजोवांनी राजाच्या कानाक घायलें. आपल्यागेल्यो बुसका आपल्यागेलें काम आपल्यागेलें पाद्रीपण नोपोत जातलें. ह्या दिसा सावन हिंगसान काबार जातलें जेजूगे नांवाचेर. तेका लागून तेणी जेजूक मांदून घेवंक ना. फोटी मारून मारून तेणी जेजूक देवाचो पूत म्हणून नाकारलो. इतलें अजापां मिलाग्रो करून इतलें बरोवन दवरून ते आज पासून
जेजू देवाचो पूत म्हणून मानपाक भिताय. तसोच आनीक जायतो लोक आनीक बिलियनांनी तेय माननाय. कित्याकूत लोकांक ताचे कान भरल्याय, लोक फकाणां कोत्ता आनीक ते तांकां चड माल पडटा संवसारांतूच. मागीर माल पडपा सोडयाय तुमी. मागीर म्हणटा सासणाच्या सासणाक म्हाजी आनी उपाव ना. आतां जेन्ना तांकां माल पडटा तांकां एक उपाव आहा. तांणी ते फोटींचेर होंठ मारून तो फोटपट तांकां सांगोता लोक तांकां सोडून तेणी पवित्र जावपाचें, कातोलीक जावपाचें आनीक तेदनाचें तांकां स्वर्गीचें राज आनीक बरें जिवीत मेळटलें संवसारांत. ही आनी दुसरी सिस्टम ना. ताका लागून हांवें तुमकां सांगिलां कातोलीक हांगा पयलीं सगलीं आमी पवित्र जाया. आनीक आमगेलो वेव्हार, आमगेलो मोग, मीठ मेर नासलेलो मोग लोक चोयन लोकांकूय म्हाजें दिसतलें की आमी आमचें ओतमें तशें आमची फामील आनी पिळग्यो सांबाळ्ळ्यो चड बऱ्यो सांबाळ्ळ्यार. आनीक तीं जरूर सांबाळटलीं. कोणाक पांयाची कुराड मारून पांयो कातरून घेवपाची गरज कोण करपाचो ना तेशें कोन्न. आनी कोणाक गरजूय ना. कित्याक देवान जोण एकल्या मनशाक एक मनीस आपल्याचे पदवेन आनीक बळान आनी आपल्या जायते चिन्नांनी जियेपाक देवान रचलें. देवान मनशाक रचून हुकूम घालो आख्ख्या संवसाराचेर तूं तुजी हुकूमशाही चलयतलो. संवसाराचेर आनी सगळे वस्तूंचेर. संवसाराच्या मनशांचेर न्ही. हें मातशें करेक्ट कराय तुमी. कित्याक लागून सांगलोलें सगळ्यांचेर हुकूम चलयतो म्हूण ना. फकत मनशांचेर. हें तुमी सगळें वायट करपाचें सोडयाय. मनशाचेर हुकूम चलोवपाचो आनीक मनशाच्या फाटल्यान घरांतल्या मनशाच्या फाटल्यान CID लावपाचें हें सगळें सोडयाय. काल तुमकां बरें करून एक्सप्लेन केलां. हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. पातकी मनशांक आनीक थिंगा वचपाक चान्स ना. जेजू साप असो हिंगा आमकां सांगता. जुदेवांनी एकामेकाक म्हणलें तर आतां हो जुदेव पड आसलेलो तो चिंतूंक पडला की थोडे जुदेव सामारिया हिंगा थिंगा धांडायल्ले ते कायदो पाळनाय. वा भायले जाती कडेन काजो जाले. लेबनन, टर्की, सिरिया, इजिप्ट ह्या गांवांनी लोक पळोवन गेलोलो. आपल्यागेलो जीव पडटा थिंगा. आनीक गोडे तांकां सांगलें की जेजू ह्या गांवांत वयतलो आनीक थिंगा बरे सारके ज्यूस पडे आहाय कायद्याचे. तांकां थिंगा गेल्यार तांकांय भायर घाताय. तर तांकां वचपाक मेळपाचें ना थिंगा. तेणी तें हिसाब मारलो, तें कोंत मारलें तेणी. तर जेजू हिंगा घोडे थोडे वर्स शिकयत आनी मागीर तो घोडे हिंगाचो गालिली, इज्रायल, जेरुजालेम हिंगाचो घोडी भायर सोन मागीर भायल्या प्रांतांनी वचत म्हणून. जिवा उदकाची जोर 37 उत्सवा निमाणे आनीक दोबाजीक दिसा उबो रावन जेजूक आड्डून म्हणलें कोणाक जर ताण लागल्या तांणी म्हजेशी येवचें आनीक म्हजेर भावाट ठेवतात तांणी पिवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. ताचे भितर जिवा उदकाच्यो जोरी घोशघोशीत व्हांवतल्यो. जीं कोण जेजूचेर भावाट ठेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें. जेजू अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. 38 वर्स आनीक म्हजेर भावाट ठेवतात तांणी पिवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झोरी घोशघोशीत व्हांवतल्यो. 39 जीं कोण जेजूचेर भावाट ठेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं जेजून अशें म्हणलें. जेजू अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. तर हें आमी काल चोयलां की जेजून हें म्हणलोलें की तुमी जातलीं एक जिव्या उदकाची झोर घोशघोशीत व्हांवता तसली. कित्याक तूं एक पाटी पवित्र जालो जाल्यार तुज्यान देवाचें काम करपाचें बंद करपाक जायना. तूं दुसऱ्यांक हें सगळें शिकयत वयता कितकोन देवागेलें राय चलता, कितकोन अजापा मिलाग्र्यो तुज्यान देवाचे वरवीं तुजे भितर पवित्र आत्मो आहा तो करून दिता. तें सगळें शिकोवपाचें तुगेलें काम आनीक बंद जायना. जे परी सातांनी एक पावटी वावर सुरू केलो ते मरो पासून ते जेजूची खबर तांणी परगोटली. लोकां मदें जेजू विशीं मोतां
फावटी ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें होच तो क्रिस्त, पूण हेरांनी म्हणलें क्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. क्रिस्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनीक दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण जेजूक धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताजेर हात घालूंक ना. तर हिंगा लोकान हें जेजू गेलें प्रवचन आयकून जायत्या जाणांनी मांडून गेलो की होच तो क्रिस्त म्हणून. तर आनीक दुसऱ्यांनी म्हणलें की क्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. क्रिस्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनीक दाविदाचे बेथलेहेम नगराचो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. तर हें सगळें घडोवन येयलोलें. पूण त्या तेंपार अशें करून वॉट्सॅप मॅसेज घालपाक यूट्यूब विडियो नाय. त्या दोना लोकांक तितुली सोजमणी साप मेळनासलोली. आनीक जेजूची ही मिनिस्ट्री पळय आहा ती फकत 3.5 वर्सां आसलोली. तर तितुली लोकांक आयडिया मेळोना की हो जेजू बेथलेहेमांत जल्मलोलो, हो दाविदाचे संस्थेंतलो जेजू जल्मोन येयला. तर हें सगळें लोक पळय म्हणटालो तें घडोवन येयलोलें. पूण लोकांक तितुली नॉलेज नासलोली. आतां कितें एक खबर जाल्यार वॉट्सॅपाचेर मॅसेज वचोन जाणाय तुमी कितू व्यू मेळटाय ते. हें पळय नाटकां बाटकां कोताय युट्यूबाचेर आमगे गोंयकार कातोलिकां, तेंकां चोयाय तुमी कितू व्यू मेळटाय ते. एक दिसाक 10,000 5,000 व्यू आनी मागीर सुमना चोयाय तुमी. आनीक एक म्हयन्याक म्हळ्यार चोय 50,000-60,000 व्यू. कितें चोवपाक हीं संवसारांतलीं नाटकां लोकांक इफेरनात ओडपाचीं आनीक तशेंच दुयेंसां पेस पिड्यां लोकांचें जिवीत शेवटून उडोवपाचें. तर हें चोवपाचें मातशें बंद कोराय. आनीक प्रिचींग हें देवाचें प्रिचींग घरांत दिसभर गांदोरे आनीक तुमगेलो घोराबो आख्खो पवित्र जातलो. आनीक सगल्यो जेजून म्हणटे भाशेन जोर व्हांवपाची थांबोनासतना तेसोली जोर आमगेलो एक कातोलीक घोराबो जातलो. हें तुमी सगळें नपयत हेजेर सगळ्याचे फोंट मान. हें पळय तुमकां फोट्यो सांगताय युट्यूबाचेर सगळे गोंयकार कातोलीक. देव बरें करूं म्हणटाय तुमकां तेगेलो विडियो चोयल म्हणून. हीं सगळीं फकाणां तुमकां देव बरें करपाक ते एनॉयटेड ना. एनॉयटेड म्हळ्यार कितें तें तुमकां अजाप मिलाग्र करपाक शिकोवपाचें. तेन्ना देव बरें कोता करूं म्हणटाय तें तुगेल्या मनशागेल्यान लागोता. जो मनीस एनॉयटेड आहा, एनॉयटेड म्हळ्यार कितें तुका अजाप मिलाग्र करपाक शिकयता. तुगेलीं दुयेंसां तुका त्रासांतलो कोश्टांतलो तुका बेकारपणांतलो तुका भायर काडटा. तर हें तें कांय कोनाय आनीक तें तुमकां म्हणटाय देव बरें करूं. हें तेगेलें देव बरें करूं मिडा मारे हें माथ्यां घाले. हें देव बरें करूं तुमकां कांय हेजो एक पयशाचो तुमकां फायदो ना. आनीक देवाच्यान तुमकां कांय बरें करपाक जायना. कित्याक तुमी जिवीत वायटांत ओडलोलें आहा. तर वायटांत जिवीत ओडिल्लें जाल्यार देवागेलें तुमचे भितर कांय चोलना. कित्याक तुमी देवागेलें जिवीत जियेतलीं जाल्यार तुमच्या हातींत आहा. नाजाल्यार तुमी जे परी जियेतात देंवसागेलें जिवीत तेंय जियोवपाचें आनीक फुडाराक मरो पासून जियोवपाचें तेंय तुमगे हातींत आहा. तर तुमी चिंतयाय आनीक हो तुमगेलो वेव्हार पळय आहा चालतो युट्यूबाचेर लोकांगेलीं देव बरें करून घेवपाचें कोणागेलीं ह्या फुटकिऱ्यांगेलीं हें तुमी सोडून दियाय. जुदेवांचे वडील जेजूचेर भावाट दवरूंक कबूल नात. हो हें हेडींग दिलो आहा 45 बायबलाचेर दिलां हें चोय. जुदेवांचे वडील देवाचेर भावाट दवरूंक कबूल नात. हेका लागून तेणी जेजूक आजून पासून मारून गेलोलो ना. कोणें? जुदेवांचे वडील. तर आजून जुदेवांचे वडील सांगताय तुमी जेजू माननाकाय. जेजू देवाचो पुतनी. आनीक तेदना जेजू मेल तेदो पुनर्जीवन जालें ते दोणा तेणी जुदेवांच्या वडिलांनी तेका पयशे दिले की तुमी फोट म्हणून फोट सांगाय लोकांक की जेजूक तेणी शिसांनी चोरून न्हयलो म्हणून. तर ही फोट ते आजून लोकांचे मात्ताय आनीक लोकांक आजून पिशान काडटाय. ज्युईश लोकांक तुमी मांदून घेनाकाय. जुदेवांचे वडील जेजूचेर भावाट दवरूंक कबूल नात. आजून ते लोकांक हुस्कायताय. लोकांक आजून शिकयताय तुमी जेजूचेर भावाट दवरनाकाय. फकत तुमी आमगेलें आयकाय खबरो आनीक हे त्यो खबरो आयकोताय आतां तेंगेले सगल्यो पिळग्यो मरोन गेल्यो. 2020 वर्स देखून सगल्यो इफेरनात गेल्यो. आनीक हेर लोकांगेल्यो म्हूण तूं तें सांगपा न्ही. तशें कातोलीकूय
तें आनी सांगपाचें न्ही तुमकां सांगोत येयला प्रिचींग कॉमेर्स कॉलेजान की सगळे कातोलीक पळय जे मेले सांतांक सोडून आनीक 7 सोडून पळय मेले ते सगळे इफेर्नां गेले कित्याक तेणी कोणाक अजापां मिलावरी करपाक शिकयलो न्हय तर आमी आज शिटूंक जाया आमी आमकां पळय देवान गिन्यान दिलां दोळे कान हात पांय दिले 5 सेन्सीस आमचे अजून चालू आहाय तरी आमी हे वेव्हारांत घालून हाचो उपयोग करून आमी हें सगळें वायट पळय आहा तें नपयत करया आनीक भावाट जेजूचेर दवरून आमी आयज सावन पवित्र जाया हें कातोलिकांक मुगेलें सदांचें मागणें आनीक तशें सांगणें लास्ट वॉर्निंग हें सारकें हाय अलर्ट म्हणटात ते भाशेन तेन्ना चौकीदार 45 मुखेल याजनिकां आनी फारिजेवां सरशीं परतून गेले हे पळय चौकीदार ऑफिसर म्हूण आहा इंग्लिशीन तर हे पळय धरपा धाडले तेका जेजूक तेंकां कांय कारण मेळोना तर तेंकां परतून वचपाक पडलें हांणी तांकां म्हणलें तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना कोण ते आतां जिदेवाचे वडील आतां तेंकां सारको हितुलो तेंकां जेजूक आज धरून हाडपा जालो तेणी केश्ये भाशेन तेंकां हुकूम घालून धाडलोली तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना चौकीदारांनी म्हणलें हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना आतां हेचो हिंगा आनकोडे कोडटा की जेजू देव म्हणून कित्याक हो मनीस पळय उलयला तेश करून केन्ना उलोवं ना म्हणटा तेजो सारकें आय विटनस आहा चोय आनी एक आनी दोन न्ही ते ऑफिसर ते कितू जाण आसता ते चोय तुमी प्लस ते वचोन एक सांगताय कोणाकू जिदेवांच्या वडिलां ते आतां रॉंग म्हणून सांगताय तुमी जिदेवांच्या वडिलांक तुमी आमकां हो वायट मनीस म्हणून तुमी आमकां धरून हाड म्हणलो तेका आनीक तेगेलो गुन्यांव आनी अपराध नासतना तेणें कोणाक कांय केलो ना वायट उलयलो ना कोणाचें फॉर्मण मारलो ना ना म्हूण तेणें कोणाक कांय केलो ना आमचे मुखारी तरी आमी तेका कितें म्हणून धरून हाडले प्रूफ कितें आहा तेका दवरपाचो हो सारको बरो मनीस आनी हेसोलें संवसारांत कोणें करूं ना म्हणून सारकें डायरेक्ट प्रूफ आहा वचो जेजू देव म्हणून दाखोवन दिताय तेचो डायरेक्ट तेका कोणाक जिदेवाच्या वडिलांक आतां देखून वडील तेचे आहाय ते आनी वडील चेंज जालो न्हय जे परी आमगेलो इगोजीचो वडील जेजू आहा ते भाशेन तेंगे ते वडील तेचे आहाय हेच कचरो तेदो आहलो तो वचोय लोकां फोट मान तेंकां लोकां हे फोंड राखताले तेंकां पयशे दिवन सांगो की जेजूक चोन नोयल मो फोंडांतलो शिसांनी ते चेंज ते बदलो ना चेंज जालो ना कित्याक तेंगेलें पाद्रीपण वयता तेंगेल्यो फामिल्यो उबोत पडटा तेंकां कामां वचों पडटा तेंगेलें फुटकिरें पाद्रीपण आहा तें वयता तेंगेलें तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना चौकीदारांनी म्हणलें हो मनीस उलयता ते भाशेन केदीच कोण उलोवंक ना 47 फारिजेवांनी तांकां जाबाब दिलो तुमी फसल्यात कितें आतां हे फारिजो हे पळय धर्माचे वडील आहाय ते आतां तेंच्या कानाक घाताय की तुमी पिशे जाल्याय तुमी तेका सांगणें येयले हेच तेंगे उलोवप की तो होरे रोंग आहा आनी हेय आतां रोंग आहाय म्हणून हेणें आयकलें तें सारकें न्ही हांगे कान दोळे सगळे उगोत आहाय ते सारकें आयकोन थिंगा विटनस कोन्न येयल्याय तरी आसतना हे तेंकां पिश्यांक काडटाय तुमी फसल्यात कितें ते आतां आडमासाचे मनीस थिंगा इतू जाण गेले ते एक आनी दोन न्ही तुमी चड जाण आहाय ते कित्याक कोणाकूय धरून धाडटो जाल्यार एक मनशाच्यान वचोन धरूंक जायना आनी कित्याक तेगे जेजुगे आनी फॉलोवर आनी शिसा आहाय बारबो तो हितू लोकांक झगडोन तेका धरून धाडपाचो बार शिसा आहाय प्लस आनी थिंगा इतुलो लोक हाजरांनी 20-30 हजार लोक एकठांय जाता इतुल्या लोकांक झगडोन तेका धरून हाडपाचो जेजू तर हे एक आनी दोग जाण गेलो न्हय तरी मिलिटरी बरी हाजरान गेलो आसतली तुमी फसल्यात कितें वडिलांतले आनी फारिजेवांतल्या कोणें तरी ताचेर भावाट दवरलो म्हूण आसा पूण ही जात शास्त्राची वळख नासलोली शिरा पडलोली ताचे मदल्या एकल्यान जेजूशी आदीं
आयलो त्या निकोडेमान तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्ल्या बगर आनीक तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमच्या शास्त्रताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हणलें, तुमी बी गालिलेकार कितें? चवकशी करून पळय आनीक एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजोंक ना म्हूण तुमकां कळोन येतोलें. (48) वडिलांतल्या आनीक फारिजेवांतल्या कोणे तरी ताजेर बावट दवरलो म्हूण आसा. तर आतां हे पडे फारिजेव धर्माचे वडील आहाय ते हे पडे ताका धरून गेल्ले. तांकां आतां ते पोत्तून हें कोताय की हाल्स तेंच्या मतीन घाताय की पोत्तून वचोन तेणी जेजू केशे भाशेन दोन हाडपाचो. हें ते आतां ताका सांगूंक कोताय. आनी आतां आमी चॅप्टर 7 पावले जॉन. तो जेजू गेली मिनिस्ट्री कोम्या जायन चड पयस पावलो न्हय. तर निमाणें जेजूक 2 नाटे तेदो म्हळ्यार आनी कितू चॅप्टर उरले ते चुयाय मोदें. तर आतां इमिजिएटली पोत्तून ते धाडपा आहले तेंका. कित्याक ते कितें कितें सांगताय तेंकां आतां तांच्या मदल्या एकल्यान जेजूशी तांच्या मदल्या एकल्यान जेजूशी आदीं आयल्लो त्या निकोडेमान तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्ल्या बगर आनीक तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमच्या शास्त्रताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हणलें, तुमी बी गालिलेकार कितें? चवकशी करून पळय आनीक एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना म्हूण तुका कळोन येतोलें.